त्या उतरा जेजूच्या त्या उतरा जगचार पळून वेता ताच्या सूत्रान उबी रावल्या कोणाच्यान सामका वाईट करूंक जायना जेजूच्या त्या पवित्र उतरान वय आमकां चोयता वय आमकां चोयता हालेलुया 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 सुखीचे बाप्पा आमी तुका आर्गां दिवसता आजच्या दिसा पासून हे वेळा पासून हे जाग्या पासून तुका आर्गां सगळ्या आमच्या भाव भयणांक एकठांय जाल्यार आनी तशीच तूं कृपाचेर फेसबुकाचेर सगळ्या आयकता तेंच्याय पासून जेजू तुका आर्गां दिता जे उतर खूब झाडां आनी आतां जातले आनी आमकां जाता त्या उतरा पासून तुजेच उतर आनी तोच पवित्र आत्मो तो आमचो एक शिकवणदार देवान आमकां दिलेलो आसा तो आमच्या सगळ्यांच्या भाव भयणाच्या तोंडांसून उलयता आनी ते सोच जे कितें आसलेलें बायबलान लिखून आसलेलें तें आमकां सारको उगडावे करता सारकें सुटावो करता त्या उतराचो आमच्या सारकें कवायकिनी आमच्या चोणेकल्याच्या जे देवाचें उतर जे बरयलेलें आसा हो पवित्र आत्मो हेज्या उतर आमकां सगळ्यांक शिकयता चोणेकल्यार आपापले भाशेन आयकून घेता जेन्ना 50व्या दिसा पवित्र आत्मो उज्याच्या जिवेच्या रुपान उजोन देवलो सगळ्यांचेर आनी सगळ्यांक आपापल्या भाशेनी आयकून येयलें हे वेळार जेजू हेच एनॉयंटींग जे बायबल 50व्या दिसा येयले सगळ्यांचे ते आपोरुमान तेच एनॉयंटींग हेज्या उतर जोन एकल्याचेर देंवता आनी जोन एकल्याक आपापले भाशेन पोटकुटणेचो समजुळी हे देवाचें उतर जो पवित्र आत्मो आयज आमकां कितें शिकोवंक सोदता तें आमकां आदी फुडें ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं जोन एकल्याक हे शिकवणेचे अर्थ कळ्ळा म्हणजे जेजू आमी तुका आर्गां आनी दिवसता आनी तशेंच तूं उतर पोरबोट्यानच जोन एकल्याच्या जिवितान सायन्स आनी वंडर सगळ्यांच्या जिवितान तूं मिराकली करता देवता तुज्या उतरानूच कित्याक तुजें उतर आत्मो आनी तुजें जिवीत जितलें तुजें आत्मो तुज्या उतरा वरवीं आमच्या भितर तुजो आत्मो आनी जिवीत आमच्या भितर येता आनी जें कितें सुर्गीच्या राज्यांतलें न्हू तें आमच्या भितरले येद्या वखदार नाच जाता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां आनी दिवसता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां आमेन हालेलुया 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 थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड हालेलुया आमी आतां गायन केलें न्हू जेजूच्या त्या नांवान आमकां सगळ्यांक कितें आसा पेकोणी आसा देवचार पळोवन येता न्हू आमी गायन केल्लें आसता तें जेजूच्या त्या नांवान जेजूच्या त्या उतरान जेजूच्या त्या मागण्यान जेजूच्या मोगान सगळ्यांक देवचाराची पोटवी कशी एनॉमीन बसून घे सगळी जी कितें देवचाराची पोटवी सगळी हे दुयेंस पिडा खंयच्यान येता आमकां दुयेंस पिडा देवाशीन येता ना न्हू दुयेंस पिडा कोणा पासून येता आमकां पिडा सगळी देवचारा कडसून येता देवा कडसून आमच्या सगळें बरें तें येता जें कितें देवा आमचेशी बरेंपण आसा न्हू हें सगळें देवासून येता आमच्या रुसलेल्या देवा कडसून येता रुसलो देव आमचो सगळ्यांचो ह्या संवसारान एकाच देवान आमकां रुजलेली आसा एकाच देवान रुजलेली आसा फक्त न्हू आर्गां तुका जेजू म्हणीत राव आनी आयक तुका प्रिचींग करतना सगळें तुजें हें जातलें हे वरान तुका इतलो दीस कांय जायना तूं आर्गां जेजू म्हणीत राव सो आमकां सगळ्यांक एकाच देवान रचला न्हू काय आमचो दुसरो देव आसा
सगळ्या संवसारान एकाच देवान आमकां सगळ्या मनशां फुडाक रचला. बायबल सांगता जेनेसीस 1 सांगता न्हू, देवान फक्त दादल्याक आनी बायलेकूच रचलेली. कसो संवसार रचलेलो? दादल्याक पयलीं रचलो. जेनेसीस 1:26. कसो रचलो देवान? दादल्याक सगळे न्हू पयलीं जानवरां, सगळ्या झाडां पाळां सगळ्यांक पयलीं देवान संवसारांत रचलें. आनी देवान मागीर म्हटलें आतां आमच्या सारको रचुया. कोणाक रचुया? आमच्या सारको मनशां. सगळे कितें मनशाक गरजो आस जाय न्हू, जेनेसीस 1 चॅप्टरान जर वाचून देवान सगळें पयलीं केलां. आमी पळोवया न्हू, देवान सगळें कळपाक जाय न्हू. जेनेसीस 1 स्टार्ट करया. थँक्यू. आरंभाक देवान सर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. समुद्र काळोखान बुडलेलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. कितें म्हणटा देव पयलें सांगता आमकां आरंभाक म्हणजे रोजचे आदी देवान कितें केलें? स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली म्हणटा. आरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. कशी रचली तें आमी फुडें पळोवया. पयलीं स्टार्टींग हांगा कांयच नासलें. एक पृथ्वीचेर न्हू कितेंच नासलें. एक मनीस नासलो, एक झाड नासलें, एक जानवर नासलें, कितेंच नासलें. देवानूच एकाच देवान हो स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पयलें कशी रचली ती पळोवया. म्हाका देव सांगता पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. समुद्र काळोखान बुडलेलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. देवान म्हटलें पृथ्वीचेर आकार नासलो. पयलीं जेन्ना संवसार रचलो म्हणटात देवान हांगा, पृथ्वीचेर आकार नासलो, कितेंच नासलें. आकार नासलो. आमी पळयता न्ही कितें आकार ना ती वस्ती पळयता न्ही, आकार ना हेका म्हणना आमी कितें जालें. तशें न्हू पृथ्वी स्वर्ग आनी पृथ्वी रचल्या पयलीं कांयच हे पृथ्वीचेर नासलें म्हणटा. कितेंच नासलें. आकार नासलेले आसले. सगळे खंयच्या खंय पडले. आकार ना पृथ्वी. आमी म्हणटा न्ही कितें जालें जाल्यार कितें सगळें कच म्हणजे हांगा कितें म्हणून जातलें. एका जाग्यार वयशी जाल्यार घर बांदूंक वयशी जाल्यार आमी जेन्ना घर बांदूंक सोदतालीं तेन्ना ती जाग्याचेर न्हू आकार ना. हांगा उंच दोंगर सगळो माती सगळी हें जाल्या आनी थंय झाडां आनी कितें केळमे कितें कितें लायलें लोकांनी. थंय घर जातलें. पयल्यार आकारच ना न्हू त्या जाग्यार. एक कितें सुवातूच एम्प्टी ना तूं वचून तें बुनयाद मारलेली जाता. तशेंच आतां देवाच्या मुखार अशेंच आसलें. आकार नासलेलो आसलें सगळे पृथ्वीक. आनी काळोखान बुडलेलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. कितें म्हणटा सगळो काळोख जाल्लो. काळोखान कितें दिसता आनी देवाची शक्ती आसली. म्हणजे आमी आतां पवित्र आत्मा म्हणटा न्हू, ती देवाची शक्ती थंय आसली. वयर अशी भोंवताली म्हणटा. कित्याक वयर भोंवताली ती? तिका काम ना न्हू, म्हणजे ती भोंवताली. म्हणजे तिका आतां आमी जेन्ना देवाचे उतर उबी केली न्हू, आतां देव आमकां फुडें सांगता कशी पृथ्वी तेणी रचली, कशी आकार नासलेली काळोखान बुडलेलो हो सगळो संवसार. कसो देवान हो संवसार बुडलो. स्टार्टींग हें पयलींच जेन्ना आमी संवसारांत येवच्या पयलीं. आतां कोणी कितें सांगता बायबलान बरयल्ले पासून सगळीं म्हणटा ना सायन्स तर म्हणजे सायन्स आनी कितें सांगता. पूण आमी सायन्स न्हू, आमी फक्त हें बरयलेलें उतर सोत मानूंक जाय. कित्याक देवान हें उतर न्हू जें कितें बायबलान बरोवन दवरला न्हू तें केन्नाच काबार जावचें ना म्हणून.
आमकां लोकांक सांगलें ना ना अशें केलां संवसाराक अशें संवसाराच्या बोली पूण हें सोत आमकां जायते जाणांक हें सोत खबर ना आमच्या जिवितांत केन्ना केन्ना प्रॉब्लम येता आनी डॉक्टर रिपोर्ट येयलो म्हणटकूच आमच्या जिवितांत कितें दिसता आनी संवसार ना न्हू काळोख कसो दिसता देवाकूय त्या टायमाचेर देवाक सुद्दां न्हू अशें दिसलें आसतलें की हो काळोख आसा ना आकार नासलेली पृथ्वी कितें जातलें आमकां पळय दिसता आमी फील जाता न्हू पूण देवान त्या टायमाचेर कितें केलें आमकां रिपोर्ट येयलो आमकां मातशें कितें प्रॉब्लम जालें म्हणटकूच आमी कितें करता भियाता न्हू आनी संवसारान आतां आमी मरता कशी दिसता हे संवसार सोडून वयता कशी देवाचें जर काळोखाचेर देवान उतर उलोवन जर हें आमी फुडें पळया देवान फुडें कितें केलें असल्या काळोखान देवाच्या मुखार अशें दिसलें आकार ना काळोख आसा सगळो संविधान देवान कितें केलें असो आमी कितें करूंक जाय आमच्या जिवितांत जेन्ना काळोख आसता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आमकां तेन्ना डॉक्टर रिपोर्ट येता हांव म्हणिना डॉक्टर रिपोर्ट रॉंग न्हू तेंच्या शिक्षणा प्रमाणे ते रिपोर्ट दिता आनी डॉक्टर देव न्हू डॉक्टराक देवाची सुवात दिवं नाका डॉक्टर एक आमच्या भाशेन मनीस ते कितें शिकता न्हू तेजेरूच ते आपणाचे रिपोर्ट दिता ते आमकां बऱ्याकूच आसा डॉक्टर आमी डॉक्टराक वायट म्हणचे न्हू ते बऱ्याकूच आसा पूण देवान आमकां दुसऱ्या देवान आमकां कितें तरी बरें करपाक आपयला न्हू आतां देवान सपोज देवा कडेन कितें आसलें देवान कितें म्हटलें तें पळोवया सगळ्या ह्या प्रॉब्लमाक देवान कितें म्हटलें पळोवया न्हू देवान उजवाड जा आनी उजवाड जालो कितें म्हटलें देवान काळोख सगळी पृथ्वी आकार नासलेली आसली काळोखान बुडलेली देवान कितें म्हटलें उजवाड जा म्हटलें न्हू आतां आमच्या लायफान प्रॉब्लम येतो आमी कितें करूंक जाय देवान म्हटलें तर काळोख आसा उजवाड जा अशें म्हटलां देवान आकार ना काळोख आहा अशें म्हटलां देवान ना न्हू देवान कितें म्हटलें डायरेक्ट आपणाक कितें जाय तें जरी ती परिस्थिती थंय काळोख आकार नासलेलो काळोखान बुडलेलो आसलो तरी देवान कितें उलयलें आपणाक जाय तें उलयलें तेणी म्हणूंक ना हो काळोख आसा वच रे काळोखा आकार ना वच रे अशें म्हणूंक ना तेणी म्हटलें उजवाड जा आनी कितें जालें उजवाड जालो फुडें सांगतलो आमच्या प्रॉब्लमांत जेन्ना अशें डॉक्टर रिपोर्ट आसता तेन्ना आमी कितें उलोवपाक जाय तें आमी शिकपाक जाय आमी कितें उलयतलीं डॉक्टर रिपोर्ट देवान आमकां कांय उलोवंक ना आमी उलोवपाक जाय जेजून कितें बरयलेलें आसलें उतर बरोवंक जाय तुका कितें जाय डॉक्टर रिपोर्ट तुज्या जिवितांत जालोलो जावो कोणाक तरी नाका न्हू तें चिंतपाक जाय आतां देवान उजवाड जा म्हटलो आमी आमच्या जिवितांत आमकां कितें जाय आमकां पेकोडी जाय न्हू एक डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो जाल्यार आमकां कितें जाय पेकोडी जाय न्हू सो आमी पेकोडी कशी मेळटली तें आमी शिकपाक जाय कशी मेळटली आमकां 1 Peter 2:24 देवान बरोवन दवरलेलें आसा आपणें जशें उजवाड जा म्हटलें आमकां कितें उलोवंक जाय तेका पयलींच खबर आसली मनशाक कसले प्रॉब्लम येतले ते तेणी पयलींच आपल्या पुताक खुर्साचेर मरयलो बेश्टो मरोंक ना तो आमी जेजू मेलो म्हणटा न्हू एक पिक्चर पळयता आनी जेजू मेलो जेजू कितले गाय घेतले 3 गाय घेतले न्हू 3 वा 4 दिसता गाय आमकां खुर्साचेर दिसता न्हू पूण जेजून 3 गाय घेवं ना जेजून आख्खी कुडीचेर आमच्या बसोन तेणी आख्खी कुडीक एकूय मांस नासलें फक्त ती हाडां आनी ती हाडां वांकडी तिकडी आसली सेफ नासलेली तेजी खूब जाली चिताक कितले तेणी दूख भोगला ते आमच्या बसोन आनी तेणी बरोवनूय दवरला सगळ्यांक खबर आसा 1 Peter 2:24
तेणी पयलीं म्हणटा तो आमची सगळी पातकां तेणी उबारून येयली. बस. When we get to 24, जेजू आमची साथ खुर्सार त्याने आमच्या पातकाचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. कितें म्हणटा खुर्साचेर आमी खुर्सार आमी पळयता तेन्ना आमी म्हणटा जेजू मेलो, पूण जेजून आमच्या पासून त्या खुर्साचेर कितें केलां? आमच्या पातकाचो भार कित्याक म्हणटा आमी भार? चड जोड आसा जाल्यार भार म्हणटा न्हू आमी, काय लो आहा तेका म्हणटा? म्हणजे जोड, इतलो जोड मनशा कुळाचो पातकाचो भार तेणी कितें केलें? आपणाचे कुडीर येलो, कुडीर उबारून येलो म्हणटा. सो आमकां पातूक आसा तर? आमकां पातूक आसा? ना न्हू. कित्याक तेणी आतां आमी बायबल केन्ना बरयला तो आमकां खबर आसा कोणा? 2023 म्हणटा न्हू आमी बायबल बरयला 2000. त्या टायमाचेर तेणी बरोवन दवरलेलें आसा आमच्या पातकाचो भार तेणी उबारून खुर्साचेर येलो. जर तेणी उबारून येलो जाल्यार आमी पातकी आसा? ना न्हू. हे सोत आमकां अजुनूय खबर ना. आमी दिसपटे आमच्या जिवितान हांव पातकी जेजू म्हणटलो हांवें म्हणटलो तुमच्या पासून हे उबारून व्हरून बरयलेले पासून आसतना आमी सोट मानिना न्हू. सोट मानता? हे बरयलां, हे बरयलें बरोवन दवरलेलें कोणीच फासोवंक जायना न्हू. हे कोणी भायर उडोवंक जायना, कितेंच करूंक जायना, चेंज करूंक पासून जायना. हे बरोवन दवरलां. हे बायबल सगळो पवित्र आत्म्यावर बी सगळो बरोवन दवरलेलो आसा. तेणी आमच्या पातकाचो भार घेवन मेलो. मरपाचो आसा न्हू, मेलो ऑलरेडी. खुर्सार त्याने आमच्या पातकाचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर त्याने अशें केलें. तेणी कितें केलें? पातकाक फाट केली. कित्याक केली? आमकां नितीवान कोणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर. नितीवान म्हणजे देवा भाशेन जिवीत जिवोवच्या खातीर तेणी आमकां अशें केलें. आनी देवा मुखार आमी नितीवान जावच्या खातीर एक पातका विणें जावच्या खातीर देवा कडेन आमी स्ट्रेट वचूं शकता. आदल्या टेस्टिमेंट आदलो ओल्ड टेस्टिमेंट आसा आदी तेन्ना आमकां कोणाकूच एंट्री नासली देवाची वचपाक. थंय एक मनीस आसतालो आमच्या मदीं, आनी एक मनीस आसतालो. एक तो मनीस पवित्र आसूंक जाय आसलो. तो मनीस आसतालो आमचें कितें पातकाचें, आमच्या पातकाचो भार बी घेवपाक तो मनीस आसतालो थंयसर. तो आमच्या पासून एक मेंढरो दितालो. एक मेंढरो जानवराचें बलिदान करतालो आदल्या पासून आमच्या वर्सार एकदां पातकाचो. आनी तेन्ना मनशाक पातकाचे बॉक्सोणे मेळनासले. ते वयर कावड जाताले. जशें आमी पार्टेक वयता न्हू, खूब जाणां पार्टेनी वचना खुर्शांक वयता, खुर्शाचेर कपडो घालता आनी कोणा चिकोल आसता न्हू. एका बर्थडे पार्टीक मॅरेज लग्नाक बी वयताना एक कुडके घालून धवो कुडको घालता आनी खुर्च्यो धांपता न्हू. तेज्या पोंदा कितें आसता? चिकोल आसतालो, कचरो. तशेंच आदल्या टेस्टिमेंटान तशेंच आमकां पातकाचे बॉक्सोणे सारके मेळनासले. ते धांपताले. पूण जेजून एवान पिटर 2:24 तेणी आमचे एकदांच पातक उबारून येले, पातकाचो भार उबारून येलो. आनी तेणी एकदांच येला. आनी ओल्ड टेस्टिमेंटान
वर्साच्या वर्सा मेट्रो दिवचो पडटलो, पदकाचें फारीक पोवन दिवचें पडटलें. न्यू टेस्टिमेंटान जेजू आमच्या पासो खूब एक मेट्रो जालो, आमच्या पातोक घेवन उबारून येलो कुर्साचेर, मनशाचे पातो, आख्ख्या मनशा कुळाचे पातोक घेवन तो कुर्साचेर मेला. हांव हें सांगिना, हें बायबलान बरयलेलें आसा. जेजू कोणाकूच एका मनशा खातीर रिलिजनाक लागून बरोवंक ना, पूण आख्ख्या संवसारा खातीर तो मेला पातोक घेवन. आनी म्हणटकच आमी देवाची सारकी पवित्र कशी वचचे खातीर जेजून हें फाट केली पातकां, कित्याक आमी एक बरें पवित्रपणाचें जिवीत जिवोवच्या आनी देवा मुखार डायरेक्ट वचोन आमच्या संबंद जोडच्या खातीर. कित्याक तेणी तशें केलें, मी फुडें न्हू वाचतली कितें जालें तें. आनी मागीर म्हणटा आमी तेच्या गायांनी बरी जाली. कितें म्हणटा आमी तेच्या गायांनी बरी जाली. कळटा? जेजून हें बरोवन दवरलां, मनशाकूल तेच्या गायांनी बरो जालो. कळटा न्हू? जेजून ऑलरेडी आमचे सगळ्या मनशा कुळाचे दुयेंस पिडा पातोक घेवन कुर्सार मेलो, म्हणूनच तो बरयता म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाली. बरी जाली म्हणजे आमकां कितें तरी दुयेंस आसलें न्हू, म्हणून तो म्हणटा न्हू जेजूच्या गायांनी तुमी बरी जाली. आतां देवान हांगा कितें म्हटलें? देवान हांगा कितें म्हटलें? उजवाड जा म्हटलें न्हू, उजवाड जा म्हटलें. कितें तेच्या मुखार अशें सगळें काळोख सगळें हें आसलें, आकार नासलेली प्रितीम आसली. तेणी कितें उलयलें? उजवाड जा म्हटलें न्हू. फुडें पळय उजवाड जा आनी मागीर फुडें तें पवित्र आत्मा देवाची शक्ती जी आसली तेणी कशें काम केलें. हो उजवाड बरो म्हणून देवान पळयलो आनी तेणें काळोख आनी उजवाड कशी केलो. उजवाड दीस म्हटलें. Thank you, Jesus. देवान म्हटलें उजवाड जाव आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हणून देवान पळयलो आनी त्याने काळोख आनी उजवाड दोशी केले. देवान कितें केलें? उजवाड बरो दिसलो तेका. तेणें उलयलें उतर भरलें थंयसर उडयलें उतर. तेणें उजवाड म्हटलें उजवाड जालो. देवान कितें म्हटलें? उजवाड बरो. तेका बरें दिसलें म्हणून तेणी फुडें केलें. देवान काळोख आनी उजवाड केलो. कसो केलो? उलयलो तो उतरा उलवी उलोवन केलो न्हू. आतां आमकां कितें जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? उलोवचें पडलें न्हू. आतां आमकां हे काळोख हो रिपोर्ट पयस वचोंक जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? देवा भाशेन उलोवचें पडलें न्हू. उलोवचें पडलें. आतां उलोवंक जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें? शिकचें पडलें न्हू. देवाचें उतर शिकचें पडलें. उलोवंक जाय जाल्यार शिकचें पडलें. आतां देवान जाणा आसलो कितें उलयलें कितें. आतां देवाक खबर आसली म्हणून देवान कितें म्हटलें? उजवाड जा. हो उजवाड कोणी केलो? आतां ती शक्तीन पवित्र आत्म्याची शक्ती थंय भोंवताली न्हू. ते शक्तीन वचोन उजवाड हाडलो. तसोच आमच्या जिवितांत जो कितें काळोख आसा, आकार नासलेली सगळ्या रिपोर्टान आमी पडलेलीं आसा, सो त्या टायमाचेर आमी कितें करचें पडलें? देवाचें उतर उलोवचें पडलें. आतां आमी 1 Peter 2:24 नित्य वाचलेलें न्हू. आतां आमकां रिपोर्ट तर दिलो संवसारान डॉक्टरान, जाल्यार आमी कितें म्हणचें पडलें? जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. जातली बी न्हू, ऑलरेडी जाल्या बरी. सो आमी कितें करूंक जाय? सोट मारूंक जाय न्हू. जें कितें बरयलां तें सोट मारपाक जाय. फक्त सोट मारूंक जाय. आमकां कितेंच करपाची गरज ना. देवान आमच्या पासत जेजू क्रिस्तान आमच्या पासत सगळें केलेलें आसा न्हू. आमकां फक्त हें जें कितें
बरयला न्हू बायबलाचेर ते सोत मागपाची गरज आसा आनी आमकां जगणपाची गरज आसा फक्त देवाच्या उतराक हे संवसार जगणपाचे म्हणजे आमी संवसारान झगडी करपाचो दिसता न्हू तो पूण ना हे देवाच्या उतरान आमी जगणपाची गरज आसा कित्याक ह्या संवसारान देवान जरी मनशाक रचलो पूण एक देवचारूय आसा देवचार म्हणजे एक वायटो आमची चिंतना जावं हे वायट तो आमकां हे देवाचें उतर सोड मारूंक दिना आतां आमकां कशें पळय दोन वाटेनी दोन हे आसा एग्जाम्पल घेवया दोन देव अशें म्हणटा संवसाराचो देव एक आमकां रचलेलो देव आसा कित्याक आमकां परत आमी सांगता न्हू एक एकल्याक म्हणटा आमी हे देवाचें उतर रिपीट करा परत परत उलोवया म्हणटा न्हू आमी हे परत परत उलयल्या कित्याक आमी जाणा एकी सायडीक तो देव आसा देव आपणाच्या ना जेजूच्या गायन तूं बरें जाला दुसरो म्हणटा ना तुका आजून भेटवणी मेळोंक ना तूं बरें ना देव उलयत रावता तुका आतां चॉयस करूंक जाय तूं कितें उलयतलें देवान असले परिस्थितीक आपणाक जाय तें उलयलें आतां आमी असले परिस्थितीक कितें उलयतलीं हे देवचाराची उतरां संवसाराच्या देवाची उतरां काय देवान जे बरयलेलें आसा तें उलयतलीं कितें उलयतलीं आमी देवाचें उतर कितें बरयलेलें आसा पळय तें उलयतलीं न्हू आमी कोंकणी नाही आतां आतां येना सो आमी जें कितें बरयलें आसा तें उलोवपाक जाय म्हणजे जें कितें बरयलेलें आसा देवान बरेंच बरयलेलें आतां म्हाका कितें वायट जालें जाय नाका न्हू आमी वायट जालें आमी म्हणची ना न्हू आमकां खबर ना म्हणून आमी एकदां कितें करता वायट उलयता हें देवाचें उतर खबर ना आनी ताका लागून आमी वायट उलयता म्हाका न्हू जायतीं वर्सां जालीं देवाच्या उतरान येयली तेन्ना म्हाज्या न्हू काळजान अशी चस्ट पेन अशी येताली दुखताली सारकी रिजन कितें जालें म्हाजो मामा मेलो आनी तेन्ना हांव फ्रेंडागेर आसली म्हाका ती रोडपाट थंय ती दिना जाली हांव आतां न्हू कितें रिजन जालें पूण म्हाका न्हू मामाचो उडास काडलो न्हू म्हाज्या काळजान सारकी दुखतालें सारकें पूण न्हू हांवें न्हू त्या टायमाचेर कोणाकूच सांगूंक ना ते सॉंग्स आसा जेजूच्या गायनीन हांव बरी जालें ते उशाक खूब धरताले उशा घेताली आनी म्हणटाली जेजू तुज्या गायनी हांव अर्दे वर मणीस रावताली दूख वसासर दूख वसासर हांव तें उतर म्हणटाली जेजूचें दूख गेली म्हाका केन्नाय पळय म्हणटाली कित्याक गो तूं सॉंग्स म्हणटाय ते सद्दां हांव म्हणलें ना म्हाका बरें दिसता अशें न्हू करून करून इवन हांव मामागेर गेली पासून जाल्यार घरा येवन म्हाका परत चॅस्ट पेन येताली हांव तेंच इवन हांव रिट्रीट करपाक गेली केरळा तरी म्हाका वाटेर ती परत पेन येली पूण हांवें न्हू उचारूंक ना म्हाज्या वांगडा आसली ती तूं अशें कित्याक वांकडे बिकडे जाता कांय ना म्हणटाली ट्रेनीन सो आमी उलयता न्हू तेजेरूय आमचो हें आसा परिणाम आसा उतराचो प्रभू 18:21 कित्याक आमच्या उतराचेर जे कित्याक आमी आतां उलयता आमी बरी ना म्हटल्यार कितें जाता तें आमकां कळटलें जेन्ना हांव म्हाजें तोंड उगडीच नासली कित्याक म्हाका खबर आसलें म्हाजी एक जिबेर पदवी आसा म्हणून आतां भयण वाचून सांगतली प्रभू 18:21 तूं कितें उलयता त्याच्या वेल्यान तुका जिवीत वा मरण फावो जाता म्हणटकूच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय
तूं कितें उलयताय, तूं कितें उलयताय, डॉक्टर कितें उलयता तो न्हू, तूं कितें उलयताय, डॉक्टर म्हणून गेलो आनी तूं कितें उलयताय, तूं कितें उलयता, डॉक्टर कितें उलयताय, तेजे वयल्यान तुजो जिवीत थारलेलें आसा. जिवीत ओ मरण आमचे जिबेर आसा न्हू, जिबेर आमचे जिबेर आसा. आनी तूं कितें उलयता तेजो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. डॉक्टरान एकदां पण आमी उलयत रावता, डॉक्टरान म्हाका हें सांगलां, एक्स वाय दुयेंस सांगलां न्हू, पण म्हाका सगळ्यांक सांगलो, डॉक्टरान कितें म्हाका सांगलां एकदांच. सो आमची जिबेर सगळी पदवी आसा. म्हजे जिबेर, शेजाराचे न्हू, म्हज्या भावाचे न्हू, म्हज्या बायलेचे न्हू, म्हज्या आवय बापायचे जिबेर न्हू, पूण देवान सांगलां म्हजे जिबेर सगळी पदवी आसा. डॉक्टराक गेल्यार डॉक्टर कितें करता पयलींच, डॉक्टर कितें करता पयलींच जिबरी दाखय म्हणटा. तोंड कोण जिबरी दाखय म्हणिना, जिबरी दाखय म्हणटा न्हू. डॉक्टरांक सुद्दां खबर आसा जिबरेर हे सगळे जिवीत आनी मरण आसा म्हणून, पण आमकां खबर आसा, मनशाक खबर आसा ना न्हू. जे कितें आमी उलयता तेजो परिणाम आमकांच भोगचो पडटा, आमच्या उतराचो तो. आमकां दोतोरान एकदांच रिपोर्ट सांगला, आमी कितले बरें सगळ्यांक सांगता, वयता तांकां सांगता न्हू, सोयऱ्यांगेर गेली सांगता कितें जातलें आमच्या जिवितांत, तेच घडटलें न्हू. बायबला प्रमाणे जे कितें तूं उलयताय, मरण म्हाजे जिबेचेर सगळें मरण आनी जिवीत आसा. सो आमकां चूज करूंक जाय आमी कितें उलयूंक जाय तें. देवान थंय म्हणूंक ना काळोख आसले आकार आसलो पृथ्वीक उठ आनी वच आनी उजवाड जा अशें म्हणूंक ना. देवान डायरेक्ट म्हटलें, कित्याक जिबेर पावर आसा न्हू, देवान कितें म्हटलें उजवाड जा. जिबेर पळय तेणें उलयलें, ती शक्ती आसली न्हू, ती भोंवतालो घालतालो, ते शक्तीन वचून तें काम केलें. आमी जेन्ना देवाचें उतर उलयता, आमी शिकला न्हू, जेन्ना आमी देवाचें उतर बरयलेलें आसा तें उलयता, तेन्नाच पवित्र आत्मा वयता आनी आमच्या जिवितान जे कितें हांव उलयता तेजो परिणाम आमकां दिश्टी पडटा. म्हाज्या काळजान चॅस्ट पेन येताली, एक वर्स कळ्ळें येताली मागीर, पूण हांवें कोणाकूच न्हू घरान सांगूंक ना. हांव जाणा घरान तर म्हाका सांगा जाल्यार डॉक्टराची नांवां लिस्ट मेळटली आसली म्हाका. हांवें न्हू तोंड लागून जेजूच्या गायांनीच हें केलें. आनी तें आतां चड जाता खंय दिसता न्हू, तेन्ना आनी चिंतना येता कितें जाय, तुका कितें जालें जाल्यार फॅमिली सगळें दिश्टी पडटा न्हू. तेन्ना म्हाजें एक फ्रेंड आसा, प्रेयर जाता, तेका हांवें म्हटलें जाणा म्हजें मुगो काळजान केन्ना केन्ना दुखता. तेणी म्हाका डायरेक्ट कितें सांगलें, डॉक्टरा कडेन म्हाजें भयणीचें चेडूं डॉक्टरा कडेन कामाक वयता, तें बी काळजाचें स्पेशल. बरें, आनी आपूण तुका तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेवचो पडटा. आनी हांव हांगा जाणा जेजू तुज्या गायांनी हांव सारकी बरी जालेली आसा हें हांव चिंतता. आनी तेणी केन्ना अपॉयंटमेंट घेतलो, ब्रदर जॉन्सन येवपाचो आसलो, एम्ब्रॉयडरान रिटेर आसलो, तेच दिसा तेणी अपॉयंटमेंट म्हाका मेळ्ळो. आतां म्हजें हांगा हें मायंड आमचें एक ग्रावंड कशें झगडी जाता पळय तशें न्हू. हितून आतां कितें सोदना न्हू, डॉक्टरा कडेन वचो काय देवाचें उतर आयकूंक वचो, दोन चॉयस करचें पडटा न्हू. सगळ्यांक जिवितान न्हू आमच्या एक डिसिजन घेवपाचें आसता न्हू. एकूच डिसिजन, शुगर डिसिजन जाता, एक डिसिजन दिसपट्या जिवितान आमकां घेवचें पडटा. देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर नासलेलें देवचाराच्या उतरा प्रमाणे ही आमकां चॉयस करचें पडटा. त्या टायमाचेर हांवें जेजू हांव जाणा हांव तुज्या पांयांनीच बरी जाल्यार हांव
काडलें आनी रिट्रीटाक गेलें. अशेंच देवाचें उतर पडटालें थंयसर. हांव डॉक्टरागेर वचोंक ना. थोड्या दिसांनी त्या फ्रेंडान म्हाका फोन केलो दुसरे दिसा आनी म्हाका भरपूर तापयलें. तूं कितें गो समजताय? तेणी अपॉयंटमेंट काडलेली दोतोर तेका कितें म्हणून लागलो. हांवें म्हणलें हांव आतां कितें करूं? तुका अपॉयंटमेंट मेळ्ळी, देवाचें उतर पडटा ते दिसाच. हांव कितें करूं? म्हाका हांव ऑलरेडी बरी जाल्या म्हणून म्हाका खबर आसा. हांव डॉक्टरागेर गेली जाल्यार हांव बरी ना कशी दिसतली न्हू म्हाका. तुमी करूं नाका अशें आं. कित्याक हांव तेन्ना देवाच्या उतरान आसलेली. हांव देवाचें उतर शिकतालें. म्हाका खबर आसलें. म्हणून हांवें तें डिसिजन घेतलें तुमी करूं नाका. कित्याक हें देवाच्या उतरान भितर लिगूंक जाय. तेन्नाच असली डिसिजनां घेवपाक जाता. आनी थोड्या दिसांनी म्हाजी चॅस्ट पेन गेली. कितें केलें हांवें? देवाचेर पातयेवंक सोदलें. फक्त देवान कितें बरयलां तेचेर. आमी हें सोद तेका लागून आमकां आमी केन्ना केन्ना होम विजीट पासून करता, हॉस्पिटल विजीट करता. कित्याक हे देवान जेजून म्हाका सुटका दिल्या असल्या दुयेंसांतली, कसल्या प्रॉब्लमांतली देवान म्हाका सुटका दिल्या ती तुमकां सगळ्यांक दिवच्या खातीर. हे देवान वेचून काडला. म्हाका देवान म्हाजी देवान अशें पडगडपाची म्हाजी केन्नाच डिजायर ना. हांवें केन्ना चिंतूंकूच ना की हांव मायकाचेर पडगडटली म्हणून देवाचें उतर म्हाज्या लायफान. पूण देवान म्हाका वेचून काडला. जेजून वेचून काडला. हांवें जेजूक वेचून काडूंक ना. हांवें जाल्यार हांव ल्हानपणासून काडटलें आसलें न्हू. हांवें ना. हांवें आतां जेजूक वेचून काडला. हांवें तरी वेचून काडला. जेजूक म्हाका पयलीं वेचून काडला म्हणून हांवें तेका आयकलां, आपणायला. आमी कोण वेचून काडटली जेजूक? म्हाजें जेन्ना हांव जेजूक हें करतालें तेन्ना हांव कॉलेजीक वयताली. फेल जालें म्हणून फर्स्ट टायम फेल जालें हांव कॉलेजीक. फर्स्ट टायम. ती बी म्हजी आई मेल्ली म्हणून म्हाका स्टडी करपाक जायना. सो क्लोज आसली म्हाजे कडेन. म्हाका सारकी म्हणजे आमी तिजे कडेन न्हिदताली पासून तिजे कडेन चडशी सदांच अशी. इतली क्लोज आसतना म्हाका स्टडी करपाक जायना जालें. तेच दुसऱ्या वर्सा कितें हांव केरळा वयली. तेन्ना म्हाका जेजू मेळ्ळो. वयताना पासून म्हाजे तकलेन जेजूचो पाटलाव हांव करतली हें ना. आनी तेन्ना पासून हांव कित्याक केली? हांव आयकताली जेजू मागता तें दिता. जेजू कडेन गेल्यार न्हू तुका कितें मागता न्हू तें दिता. आनी आमकां कितें जाय आसलें त्या टायमाचेर? एक घर जाय आसलें. घर. तें घराक लागून हांव केरळा गेली. देवाचें उतर पडटा थंयसर. सो जेन्ना हांवें म्हणटा हांव केन्ना चिंतता, हांवें तेन्ना पासून चिंतूंक ना की हांव जेजूचो पाटलाव करतलें. हांव जेजू तूं म्हाका घर दिलें मागीर हांव आनी ना. म्हणजे घर जालें न्हू आमचें. पूण त्या रिट्रीटाक, पयल्याच रिट्रीटाक म्हाका जिबेचें देणें म्हणटालो न्हू तो ब्रदर, देवाची भास दी. त्या फर्स्टूच रिट्रीटाक सगळीं म्हणटालीं तुका कशी गावली? तें म्हाका पयलीं खबर ना म्हाका कशी गावली. कित्याक हांव फर्स्ट टायम गेली केरळा. हांव एक हिंदू न्हू. म्हाका पयल्याच रिट्रीटाक हांवें कांय करूं ना. हांवें देवाचें उतर आयकलें, सोप मारलें आनी म्हाका तें जिबेचें देणें मेळ्ळें. तें पूण पयलीं हांव आमच्या घरा कडेन एक कोण देवाचें उतर पडगडटालो. वयतालें हांव. तेन्ना स्टार्ट जालें लोक केरळा वचपाक. थंयसर त्या घरा भायर येतालीं आनी आपणाची भोवायकी सांगतालीं. आपूण अशी जाली, आपणाक अशें जिबेचें देणें गावलें, हांवें धाकटुली भुरगें जालें. हें सगळें आनी हांवें फक्त म्हटलें जेजू म्हाकाय तें जाय. कितें म्हटलें हांवें? म्हाकाय तें जाय. हें देवाचें उतर म्हाकाय जाय. सो जेन्ना हांव केरळा देवाचें उतर आयकूंक गेली त्याच वेळार म्हाका एक जिबेचें देणें 2 दिसांनी हें आसलें. म्हणजे पातकाचें, बोक्सोण्याचें मागपाचें. त्याच दिसा
म्हाका हें जिबेचें देणें देवान फुकट फावो केलें. हांवें कांय करूंक ना. हांवें फक्त बरयल्लें आसलें तेजेर सोत मारलें, जें कितें त्या सिस्टर सांगता तेजेर सोत मारलें आनी हें जिबेचें देणें पयलींच म्हाका आनी म्हाजें जिबीत त्या टायमाचेर बदललें. हांवूय म्हाज्या घरा कडेन प्रॉब्लम आसले. वयताना म्हाजे भयणीक जोर येतालो, म्हाजो डॅडी सोरो पियेतालो, भाव केन्ना केन्ना बेजार जातालो कित्याक आमी मायेच्या घरान रावतालीं. पळताले बी वयर पळताले, सकयल कचरो सकयल पडटालो, सकयल आनी नासलें, आमची जॉयंट फॅमिली. सो ते सगळे प्रॉब्लमां आनी फेल जाल्लें हांव फर्स्ट टायम. ते सगळे प्रॉब्लम घेवन हांव गेलें तेन्ना त्या दिसा म्हाका ते प्रॉब्लम्स ना, एक सुकणें नासता तशी हांव जाली. म्हाका कांय उडासूच ना, पयलींचें जिवीत न्हू म्हाका कांयच याद ना. म्हणजे प्रॉब्लम सगळे हांव सगळी खूश जाली. एक ब्राह्मण आसलो, हिंदू ब्राह्मण आसलो, तिची हांवें एक घोवायकी आयली. ते म्हाज्या पयल्याच भेटीला आनी तेजे वचून न्हू म्हाजें जिवीत बदललें. तेका लागून आमच्या जिवितांत कितें जाता न्हू ती घोवायकी आमी दिवपाक जाय. घोवायकी टेस्टिमनी आमी दिवपाक जाय. आमकां खबर ना कोणाक बरेंपण मेळटलें एक टेस्टिमनी वचून, हे म्हाज्या घोवायकी वचून कोणाक बरेंपण ना. त्या दिसा म्हाका खबर ना कितलो लोक हे जालो, पूण म्हाका ती भावाची टेस्टिमनी सारकीच लागली. तो भटजी वयतालो, आमी ब्राह्मण भटजी, तो थंयसर केरळा येयल्लो. तो सांगतालो आपूण सारको म्हणजे अठ्ठल हिंदू भटजी आनी आपूण म्हणटा सगळें करतालो. आपल्याच्या म्हणटा आख्ख्या दुर्ग आसले, सगळे म्हणटा देव आसले. आपणाक अर्दो आदेश म्हणजे हाफ 2-5 पेराक आपणाक तेजी पुजा करपाक, सगळीं फुलां घालपाक सारको कितली 12 वरां खातीर इतलीं वरां ताका लागतालीं तें हें करपाक. आनी आपणाची बायल एक कॉन्वेंटान कॅथलीक जेजूची थंय शिकताली ती. तिणी आपणाक एकूच सांगलेलें म्हणटा लग्न जाताना आपणाक मिसाक वचोंक जाय, आपूण जेजूचें हें करता. तेणी सांगलां तूं चल, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. आनी ती सदांच वयताली. आनी हो एक पॉलिटिक्स लिडर आसलो, जाणा न्हू इलेक्शन टायमाचेर भाशण बीन करचें पडटा तसो आसलो. आनी गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो. तेजें काम कित्याक लागून केलेलें काम, तेजें कामाचो कालो तेका. असल्या टायमाचेर म्हणटा आपूण सगळें कोणी कितें सांगलें ही पुजा कर, पयशे ना न्हू, काम ना जाल्यार पयशे आसा, दोगां जाणां भुरगीं. सो थांब्याच्यो आयडलां आसले न्हू एक विकतालो आनी ते कितें सांगलेलें न्हू तें आपूण करतालो. सगळें आपणाचे जिणान बुडलो ते सगळें इकूनूय बायल म्हणटाली अशें न्हू रे, हें सारकें न्हू तूं कितें करता तें, तूं जेजू कडेन यो. ना, तो आयकनासलो त्या टायमाचेर म्हणटा आपूण आयकनासलो. आपणी म्हणटा गेलो. आतां पॉलिटिक लिडर ताका भाशण करपाचें आसलें. तें भाशण करतना आपणें सांगलें हे संवसारांत देवूच ना, हे संवसारांत कोण ना, देवूच ना. कित्याक तेज्या लायफांत प्रॉब्लम येयले न्हू. आमकां दिसता न्हू जेन्ना आमकां प्रॉब्लम येयले हे संवसारांत देव ना. हांवूय म्हणटाली हे संवसारांत देव ना. तुमकां दिसता आसतलें न्हू केन्ना प्रॉब्लम येयले. जेजू मेळच्या पयलें हांव म्हणटाली हांव जेजू देव ना संवसारांत. म्हाजी आई भुरगेपणान तिका 40 वर्सां बी आसतलीं, आमी तेन्ना भुरगीं आसलीं. भुरगेपणान हें जालें न्हू हांव म्हणटाली संवसारांत देव ना. देवान दोळे आमचे पासून धाडलेले आसा, आमचे मागणें आयकना. त्या टायमाचेर जेन्ना म्हजी आई सीक आसली त्या टायमाचेर न्हू हे संवसारांत कितें देव आसा न्हू तेचे कडेन अशी भीक मागतालें हांव. म्हाका म्हाजे आईक तूं बरो कर, बरें कर. सगळ्यांक आंघोळी बीन केल्यो, पूण दुसरे सकाळीं मेळ्ळी ती.
तेन्नाच्यान म्हाका न्हू आनी तेन्नाच्यान न्हू सारकें देवा कडेन म्हाजो विस्वासूच गेल्लो. हांव देव ना म्हणटा हांव खंयच वचनासली. केन्ना हांव केरला गेली तेन्नाच म्हाका जेजूची ओळख गावली. हांव जेजू कोण तो सोदताली. हे टेस्टिमेंट ह्या भावाचें लायफ हांव सांगा. ताका इतले प्रॉब्लम आनी ताका कित्याक कळ्ळें ताका सगळे प्रॉब्लम न्हू ताका लागून तो म्हणटालो देव ना ह्या संवसारांत. पूण तेंच्या ब्राह्मणाच्या वयर एक ब्राह्मण आसता पळय, आयकलां तुमी? तांकां शिकयता तेंचे वयर. तेणी ताका आफो नेलो आनी ताका विचारलें तूं देव ना म्हण तूं कितें वाचता? तेणी कितें कितें सांगलें वाचता तें सगळें हिस्ट्री जावन गेलें. आमी जें कितें करता तो कितें करतालो तें सगळें जावन गेलें हिस्ट्री. तें तूं रीग वेदा वाचा ताका. रीग वेदांत सगळें आसा. आनी त्या भावान न्हू तिची कोणाक भवायकी दिली न्हू तेणी रीग वेदांतसून बायबलान कितें आसा तो बूक काडलेलो आसा. केरला मेळटा तो. खंय खंय कितें आसा बायबलान रीग वेदांत जेजूची स्टोरी आसा ती तेणी बरयलेली आसा. ती टेस्टिमनी हांवें थंय तेची आयकली आनी तेणी ताका सांगलें न्हू तो वाचपाक लागलो. एक रातीक म्हणटा आपूण उठलो आनी बायल आमी सांगलें तुजी बायल जेजूचें करताली म्हणून न्हू. गेलो आनी आल्तेरा मुखार जो आल्तेर आसलो थंय तेणी दिमी मारली भोवान तिच्या. बायलेन पळयलें दिव्यान बायलेन दिमी मारलें आनी दोगांयनी मागणें केलें. आनी तेन्नाच्यान तो बायबल वाचपाक लागलो. आनी तेणी बायबल आनी रीग वेद वाचून तेणी पळयलें कितें तें डिफरन्स. जेजू रीग वेदांत जेजू परम पुत्र म्हणटा. परम पुत्र तो झाडाचेर मेलो म्हणटा. झाडाचेर उमकायलो ताका. झाडाचेर ताका शिवेशी मारलो अशें आसा. आनी तेणी मागीर तेचो टेस्टिमनी आनी तो मागीर केरला येयलो. केरला जेन्ना येयलो तेन्ना तो म्हणटा सगळो आपूण प्रॉब्लमान आसलो. दोगा चेडवां न्हू सगळो लोक म्हणटालो कितें तूं असो कितें करता रे, घरांतलें सगळें विकता, तुज्या चेडवांचो फ्युचर पळय, तुजी चेडवां. आनी एकल्या चेडवान तेचेर नर्सिंग काडला आनी एकल्यान कंप्युटर केलो. आनी जेन्ना ती केरला पळय येताना ते चेडवां कंप्युटर शिकपाचो आसलो आनी तांकां एडमिशन गावनासलें. एडमिशन फक्त 40 आनी 5 आनी तेजो 48 नंबर आसलो. आनी थंयच ती केरला येयली एडमिशन ना आनी केरला येयली. जेन्ना तो रीट आयकलो तेणी तेका आमचे भशेन आतां घर गेलें न्हू तेका म्हाज्या भशेन हांव कितें केली घर मागोंक न्हू तो घराकूच लागून थंय येयलो. तो घराक लागून थंय येयलो मागपाक. आनी तेणी केरलासून गेलो आनी जागो म्हणजे तेजो आसलो आनी घर बांदलें. तो म्हणटालो एकूय रीण फारीनासतना तेणी घर बांदलें पळय तो रिणान आसलो. तो वचोन बीन तेचें कितें कामाचें कितें आसलें तें पयशे मेळ्ळे तेणी घर बांदलें. आपणाचो म्हणटा घरान एकूच बेडरूम आसलो 4 बेडरुमाचें घर बांदलें म्हणटा. देवान जेजून आपणाक दिलें. सो आनी ते चेडवाचें एडमिशनाचें कोण तरी मिनिस्टराच्या चेड्याचो 48 नंबर आसलो. 49 तेजो 48 आनी तेजो 49. सो आतां कितें करचें पडलें 50 पर्यंत घेवचें पडलें न्हू. ते चेडवाक तेजो 48 आसलो न्हू पळय. ताका वचना फुडें फ्लॅट आसलें तेजेर सांगलें 50 आतां हें केलां नेवो म्हणून 50 पर्यंत भुरग्याक घेवपाचो. ताका एडमिशन गावलें न्हू चेडवाक तेज्या. कशें तो म्हणटा आपूण हांगाच येवन देवाचें उतर आयकलें तेन्नाच तो स्वतंत्र जालो. पळय तेजे प्रॉब्लम कशें सॉल्व जालें. ती भवायकी हांवें आयकली तेजी दितालो तेचो तेन्ना हांवें ती भवायकी आयकली आनी हांवें म्हटलें जेजू हांवूय घर मागूंक गेलें म्हाकाय तुवें घर दिलें. हांव आनी मागूंक ना म्हाका दी घर दी अशें मागूंक ना.
ही टेस्टिमनी घेवन हांव बरा खोशेन सारकी आतां तेका दिला न्हू गो तेणी रीण काडूंक ना न्हू हांवूय काडची ना रे म्हाका काय ना चिंतून हांव घरा येयली आनी हांवें म्हज्या भयणीक सांगलें अशी अशी गवायकी आसा आनी देवान जेजून तर तेका घर दिला म्हाकाय दिलें खरेंच आमी 3 म्हयन्या भितर आमचो जागो आसलो आमी घर बांदलें रीण नासतना आमी जेन्ना रावतालीं ते घरान रूम नासलो म्हाका मागणें करूंक मेळनासलें हांवें जेजूक केरला येताना म्हाका बरतालें म्हाका एक पर्सनल रूम जावं मागणें करपाक तुका आनी म्हाका तें म्हाजें फिट केलें कित्याक आमी फक्त सोप मारलें न्हू आमी कांय करूंक वचोंक ना भायर घेवंक ना वाट्यार फक्त सोप मारलें त्या भावान जशें जेजूचें सोप मारलें तशेंच हांवें सोप मारलें आमी सोप मारलें सो आमकां गरज आसा जें कितें बरयलेलें आसा न्हू उतराचें सोप मारपाचें तुका जर सुटका जाय कसल्याय प्रॉब्लमांतली तुका सुटका जायी जाल्यार तूं देवाच्या उतराचेर सोप मार आनी तुजें जिवीत पळय कळ्ळें जातलें तें कळटा सो देवान संवसार रचतना कितें केलें आकार तशेंच आमच्या जिवितान एक दिसा आमकां अशें जाता न्हू आकार नासलेलें आं काळोखान बुडलेलें सगळें आमकां दिसता न्हू दिसपटे जिवितान आमचें जायना पूण देवान कितें केलें त्या टायमाचेर आपणाक जाय तें उलयलें न्हू तशेंच आमकां जाय तें उलोवपाक जाय आनी आमकां सोगळ्यांक देवाची शक्ती पवित्र आत्मो ह्या संवसारांत आसा तो काम करतलोच जेजू जेन्ना मरतालो तेन्ना तेणी बरोवन दवरलेलें आसा मेळ्ळें पळय आपूण स्वर्गाक वेतलो आनी तुमकां एक शरारती धाडटलो जॉन 16:26 आपूण म्हणटा हांगा वयतलो स्वर्गाक वयतलो तेन्ना तुमकां एक हेल्पर वो जो शक्ती आतां हांगा आमी वाचना न्हू देवाची शक्ती आसली ती शक्ती जेजू सांगता ती आमकां खबर ती सांगता तो येतलो आमचेर जावं एकल्याचेर पूण बाप म्हज्या नांवी तुमकां धाडटलो तो शरारती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो कितें म्हणटलो बापा कडेन तो म्हणटा एकी कडेन आपूण मागतलो आनी तुमकां एक शरारती एक हेल्पर एक मजतदार आमकां धाडटलो तो म्हणजे पवित्र आत्मा आनी तो आमकां सगळें शिकयतलो जें कितें आमी शिकल्या पळय तें आतां दिसता तुमकां हांव बायबल जाणा कशी दिसता आमी कोणूच बायबल नको पूण हो पवित्र आत्मा ही शक्ती देवाची देव उलयता आमचेशी हांवूय शिकता म्हाकाय खबर ना हें सगळें जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचेर फाटी येता आमी तो शिकोवंदा तो आमकां शिकयतलो तेका कितें जाय एक कूड जाय एक तोंड जाय शिकोवपाक कोण तो अवेलेबल आसा कोणाक म्हणजे कोण सारकें फ्री आसा कोणाक टायम आसा आनी तो सांगता हांव हांगा आसा म्हाका यूज कर तेजें कामूच शिकोवपाचें तेका शिकोवंक जाय जाल्यार कितें जाय तेका कूड जाय ही शक्ती हो पवित्र आत्मो आसा तो जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता तशें देवान उलयलें उतर आनी तेंच उतर तेज्या जिवितान घडोवन येयलें पयल्यान तेणी उजवाड जालो तशेंच आमी जेन्ना आमच्या प्रॉब्लेमाच्या टायमार आमी फक्त देवाचें उतर उलोवपाक जाय कळटा समजता आमी हें सॉल्व एक जेजू म्हणटा कितें जॉन 8:31 म्हणटा पयलीं म्हणटा आपणाचें तुमकां सीस म्हणजे कितें
शीस म्हणजे कितें तें सांगता पयलीं 8:30 जॉन 8:30 सांगता पयलीं आमी देवाचें शीस कशें जातलें तें सांगता पयलीं तो अशें उलयता तेन्ना जायत्यांनी त्याचेर भावार्थ धरलो. आपणाचेर भावार्थ धरलेलो त्या जुडेवांचो जेजून म्हटलें, तुमी म्हजें उतर तुमच्या भितर रिगोवन दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजें शीस जातल्या. कितें म्हटलें तुमी देवाचें उतर आयकता तो शिकयतालो आसतना जायत्या जाणांनी तेचेर कितें केलें सोप मारलें. आतां आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमी सोप मारलें पूण तो फुडें कितें म्हणटा सोप मारून जर आमी तेच्या भितर तेच्या उतरा भितर रिगून रावले जाल्यार आमी खरें तेजें शीस जातलें. सोप मारूनच फुडें वचोंक जाय तेचे भितर रिगून रावंक जाय. कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा इंग्लिशीन कंटिन्यू म्हणजे तूं रिगून रावंक जाय ते देवाच्या उतरां. तूं देवाच्या उतरां रिगून केन्ना रावतले आमी जेन्ना आमी देवाचें उतर सदांच वाचतलीं सदांच आयकतलीं तेन्नाच आमी देवाच्या उतरां रिगून रावतलीं न्हू. आनी फुडें कितें म्हणटा तो इंग्लिशीन एंड आसा आनी तुमी सोत जाणां जातल्यान आनी तुमकां सोत कळत येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. सोत म्हणजे कितें देवाचें उतर म्हणजे कितें सोत. तें तुमी सोत जे बरयलेलें आसा तें तुमी जाणा जातल्यान आनी तेन्नाच तुमकां सुटका मेळटली सगळ्या प्रॉब्लमांतली. हें सोत देवाचें उतर एकदां वाचलें एकदां म्हटलें म्हणून आमकां सुटका मेळची ना. कंटिन्यू आसूंक जाय. एक म्हयन्यान रिट्रीट केलो 8 दिसांनी हें केलें देवाचें उतर आयकलें. सुटका देवाचें कंटिन्यू जावंक जाय म्हणटा तो रिगून रावंक जाय आमी देवाच्या उतरां रिगून सदांच आमी देवाच्या उतरां रिगून आसूंक जाय तेन्नाच आमकां सुटका मेळटा. तेन्नाच आमी हे जॉन एकल्याच्या प्रॉब्लम जे आसा एक प्रॉब्लम आसा त्या प्रॉब्लमांतली आमकां सुटका मेळोंक जाय जाल्यार आमी कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणजे रिगून रावंक जाय देवाच्या उतरांत सदां काळ. तेन्नाच आमकां सगळ्या प्रॉब्लमांतली सुटका मेळटली. आमी एक दीस म्हटलें देवाचें उतर आनी मागीर हॉलिडे घेतली काम जावचें ना. कित्याक देव म्हणटा सदांच आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. कित्याक आमी आतां आयकल्लें संवसाराचो देव आनी आमकां रोजलो देव तेच्या म्हणजे आमकां सोत मारपाक डिसिजन घेवचें पडटा. कित्याक आमी सदांच रिगून रावंक जाय देवाच्या उतरां नाजाल्यार हो येतलो न्हू तो आपणाचें हे घेवन येतलो. तूं जर देवाचें उतर जाणाय जाल्यार तूं तेका देवाच्या उतरान तेजें आयकोचो ना. कळ्ळें नाजाल्यार आमी तेजें आयकतलीं न्हू म्हणजे डॉक्टर रिपोर्ट रिणां दिसतलीं आमकां भुरग्यांचे प्रॉब्लम न्हू घोवाचे प्रॉब्लम बायलेचे प्रॉब्लम सगळे आमकां दिश्टी पडटले सगळे आनी आमी जगतलीं आनी आमकां कांय मेळचें ना. आनी मागीर तें आयकून दुयेंसां भिरांत आमकां भिरांत येता न्हू भिरांती व्हरपी दुयेंसां रागाचेर हुस्को करता आमी संवसाराचो हुस्को आहा न्हू आमकां हुस्को ना हुस्को भिरांत राग सगळें देंवचाराचे हे सायडींतले. देवाचें म्हणजे शांती मोग बळपण पेशण म्हणजे सगळें देवा कडसून येता. हे सगळें देवा कडसून येता आमकां. सो आमकां कितें जाय हे संवसारान कितें जाय आमकां
देवाच्या उतरान रिगोन रावचें पडलें. कशें आमी देवाच्या उतरान रिगोन रावतली? आमी सारकी आतां आशिर्वादीत आसा, यूट्यूब आसा, घरा कडेन देवाचें उतर आयकूंक आमकां मेळटा. उगड तुका कसले भाशेचें देवाचें उतर जाय, कोंकणी, इंग्लीश, मराठी, कन्नडा सगळे मोबायलाचेर मेळटा. हिंदी सगळें आमकां मेळटा न्हू. सगळें आयकूंक जाय जाल्यार रात आनी दीस तें आयकूंक जाय. रिगून रावंक जाय म्हणटा देवाच्या उतरार. तो एकी कडेन सांगता, जॉन 15 सांगता 5, आमी रिगून रावना जाल्यार आमी बरी फळां दिवं शकना. म्हणजे बरेपण आमचेशी येयना देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार. एग्जाम्पल येयला, झाडाचो फांटो कातरून उडयलो, तो फळां दितलो? झाडाचो फांटो जर झाडाक, त्या मुळाक जर तिगचून रावता तेन्नाच तो फळां दितलो न्हू. तशीच आमी जेन्ना हे देवाच्या उतराक चिटकून रावता, रिगून रावता, तेन्नाच आमच्या जिवितान फळां दिश्टी पडटलीं. फळां म्हणजे कितें? बरेपण देवाचें जें देवान करून दवरलां तें. जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन रिगून रावतलीं तेन्नाच आमच्या जिवितान सगळें बरेपण तें जेजून खुडसार करून दवरलां तें दिश्टी पडटलें. कळटा? आं, कितें आमकां गरजेचें तें समजून येता? कितें गरजेचें तें? कितें गरजेचें? हें देवाचें उतर न्हू. आं, हें देवाचें उतर जर आमचेशी आसत जाल्यार आमी कसल्याय सिट्युएशनाचेर, कसल्याय प्रॉब्लमाचेर आमी जैत व्हरतलीं. हांव कॉन्फिडन्सान कित्याक सांगता? हेंच उतर म्हाज्या जिवितान कसल्याय प्रॉब्लमाचेर जैत व्हरता. कसलें वायट, कसलेंय कितेंय जावं, बारीक बारीक प्रॉब्लम्स आसून, इवन आतां कितें करूंक जाय, म्हाका ऑफिसांनी बसून वचोंक जाय जाल्यार हांव देवाचें उतर उलोवन वता, रोखडेंच कामां जाता. कित्याक? देव आसा न्हू, वांगडा आमचे देव आसा न्हू म्हणून. काल म्हाका गाडयेन पेट्रोल घालूंक जाय आसलें आनी आमकां स्लिपी देवान ब्लेस केला आमकां पेट्रोल घालपाक. एक स्लीप, पयशे दिवं नाका, स्लीप दिवंक जाय. आनी हांवें ती गाडयेन घातली आनी हांव गाडी स्टार्ट मारूंक स्टार्ट जायना गाडी. म्हणल्यार कितें जालें? आनी म्हाका थॉट्सूय येता, पळय तुजे थंय स्लिपी भायर पडल्यो जाल्यार तूं कितें करतलें पेट्रोल पंपार वचून. म्हणजे हांव आतां म्हणटा तूं कितें करतलें चड. आनी गाडी स्टार्ट जायना आनी म्हाका हांवें भयणीक पयलीं सांगलेलें, एके भयणीक म्हजे, हांवें जाणा म्हाजी गाडी मुगो तांबड्या हेजेर पावोंक ना, गाडयेन पेट्रोल आसलें, हांव अमके कडेन पावतली. ते म्हणलें पावतलें पूण तूं गाडी हालोवन पळय पयलीं पेट्रोल. म्हाका फटकन उडास येयलो आनी हांव उठली, पळय जाल्यार ते खरेंच स्लिपी सकयल पडल्या. कितलो पळय देव आमचो मोग करता. आनी पेट्रोल पळय जाल्यार आसा. हांवें म्हटलें जेजू, ताकाच लागून म्हाजी गाडी स्टार्ट जायनासली. थँक्यू जेजस सगळे वाटेक म्हणून. म्हणजे ताका पयशे घालूं येता पूण मातशें हें जातलें टेंशन, खंय पडल्यो कितें सगळे वाटेक न्हू. सो देव आमच्या बरोबर आसा, देव आमकां बरेंपण दिवंक आसा, पूण आमी तेचेर पातयेता, आमी तेचेर रिगून रावता, तें गरजेचें आसा. जेजू कितेंच नाका आमच्या. खरें म्हणटा जेजूक जावं फक्त भावात. आमी म्हणटा जेजू कडेन वचोंक, हें व्हरोंक जाय, तें व्हरोंक जाय, ताका कितेंच नाका. ताका फक्त जावं आमचो भावार, तेजेर विस्वास दवरलेलो, तेणी कितें बरयलां तेचेर, तेन्नाच आमच्या जिवितान मिलाग्री, पेखोणी कितें जाय तें दिश्टी पडटलें. जेन्ना आमी हे देवाच्या उतरान रिगोन रावन उलोवन, तेन्नाच दिश्टी पडटलें. ताका लागून म्हणटा तो, तुमी सोत म्हणजे कितें? तुमी देवाचें उतर जाणा जातलें आनी तेंच देवाचें उतर तुमकां स्वतंत्र करतलें.
कितें आमकां स्वतंत्र करतले? देवाचें उतर न्हू. सो आमी कितें करचें पडलें? देवाचें उतर स्वतंत्र करतले जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें? शिकचें पडलें न्हू. आं, आतां आमी सगळीं म्हणटा बायबल वाच आं म्हणटा. एक्चुली बायबल वाचपाचें न्हू. बायबल 1 Timothy 2:15 म्हणटा बायबल स्टडी करूंक जाय. स्टडी. स्कुलांक आमी भुरग्यांक कितें म्हणटा? वाच आनी वच एग्जामीक बसो. स्कुलांक भुरग्यांक वाच वाच म्हणटा न्हू आनी वच एग्जामीक बसो ना. कित्याक म्हणिना आमी वाच? बायबल वाच म्हणटा आमी. तर ती वाचून गेल्यार कितें जातली? फेल न्हू. स्टडी केल्यार तांकां उगडास येतलो आनी बरयतली. तशेंच देवूय आमकां सांगता बायबल स्टडी करा. हें देवाचें उतर स्टडी करा. शिकात. स्टडी करतले जाल्यार टायम घालूंक जाय न्हू. स्कुलांची भुरगीं कितें करता? बसता न्हू. आमी जायतीं भाव भयणां म्हणटा आमच्या दिसाचो आमचे कडेन स्टडी जायना, ती रातची करता. म्हाजो भावूय दिसाचो खेळटालो एग्जामी जाल्यो जाल्यार पासून आनी रातचो देवा स्टडी करतालो. कित्याक? ताका पास जावंक जाय, दुसरे क्लासीन वचोंक जाय. आमकां जर स्वतंत्र जावंक जाय हें देवाच्या उतरान जाल्यार आमकां स्टडी करचें पडलें न्हू. हें देवाचें उतर स्टडी केल्यारूच तुका स्वतंत्र जातलें. तूं जशें स्कुलान स्टडी केल्यारूच हांव पास जाता. स्कुलांची भुरगीं आतां आमी पळयता न्हू स्टडी करता आनी एग्जामी पास जाले म्हणटा. आतां 12th भुरगीं तेंच्यांनी कितें स्टडी केल्ली म्हणून न्हू. बेश्टी वाचून वचोन शिकोवन आयकून गेल्या ना न्हू. ताका लागून हें देवाचें उतर आमी कसलेंय देवाचें उतर परते परते पासून आयकलें जाल्यार आमकां पेखोवणी मेळटा. आनी आमी केन्नाय कोणागेर रिच आवट बीन कोणागेर वयता न्हू रिच आवट करपाक, कोणाक पेखोवणी दिवपाक आनी सांगता न्हू आमी. आमकां कळटा कोणी होमवर्क केला तो. जशें स्कुलान भुरग्यांक कळटा न्हू. स्कुलान भुरगीं शिकता काय कितें करता तें खंय कळटा? तेंचे उलयतना म्हणजे ती सांगतना ओरल एग्जाम बरयतना कळटा की हेंच्यांनी ह्या भुरगो बरो स्टडी करता घरा कडेन. एक भुरगो तर पेपरार कांय बरयना जाल्यार आमी कितें म्हणटा? हो स्टडी करिना, होमवर्क करिना घरा कडेन. तशेंच देवाचें उतर आमी दिवन येयली न्हू त्या घरा त्या मनशेचो आमी पळयता तेन्ना कोणी तर देवाच्या उतराचे पाटलाव केला, रिगोवन रावला जाल्यार ती स्वतंत्र जाता. ती सगळी स्वतंत्र जाता. आनी जो कोण होमवर्क करिना देवाच्या उतरान रिगोवन रावना तेंचे मागीर कळटा हेंच्यांनी होमवर्क करूंक ना. आयज सकाळीं बसीन येताना तिका हांवें सांगलेलें देवाचें उतर दी. तिका पेखोवणी मेवली, ती आपणाच्या कामाक गेली. आतां परत स्टार्ट जालें. सिस्टर परत स्टार्ट जालें. तें बीन चड जालें. कमी जावना, चड जालें. होमवर्क करता सिस्टर न्हू हांव म्हणटाली. पळय आतां इतल्या पयस फोनाचेर बसून आमी हात धरून मागणें पूण तूं आमी कितें करतली? हें देवाचें उतर आमी आयकलां न्हू. देवाचें उतर तुमी जाणा जातलें आनी स्वतंत्र करतले. खंयचोच मनीस आमकां स्वतंत्र करचो ना. कळटा? कळटा आमकां? खंयचोच मनीस ह्या संवसारान आमकां बायबलान म्हणटा स्वतंत्र करचें ना. फक्त हें देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करतलें. हांवें तिका सांगलें भयणी तूं रागार जावं नाका. जितलें तूं देवाच्या उतराचें सोत मानतली तेन्नाच तेंच उतर आनी तूं रिगोवन रावतली सदांच तेंच उतर तुका स्वतंत्र करतलें. तर तिका हांवें सांगलें जेजून ऑलरेडी बरयलां न्हू म्हज्या गायन तुमी बरी जाल्यार ते गाये पळय. ती म्हणली आपणाची लेफ्ट सायड सगळी फोडटा, आपणाक बसोंक पासून जायना. हांवें सांगलें तूं एक चित्र काड. चित्र पळय तुज्या दोळ्या मुखार जेजूचे एक सायडीचेर सगळे कुडीचेर गाये ना,
खांदो सोडटा न्हू हय. सो तेजेर पळय खुरीस दवरला आनी सारको वणो पडला. जळ न्हू खुरीस तो लाकडाचो. ते दुखीन तुज्या पयलीं शोल्डराची दूख वयता. हातीक पळय ते खिये मारल्या ते हेजो सगळो दूख शोल्डराचेर पळय खांद्याचेर खुरीस घेतला ती आख्ख्या हातीक तुज्या दूख वयता. ती दूख जाल्यार जेजूक तुज्या दूख तेणी आपणाचेर घेतल्या. खिळे मारल्या ते खियाचे सगळे रगत उसळ्ळा हातीचेर आनी तुजो हात त्या वक्तार बरो जाता. पांयांक पळय एक सायडूच पळय जेजूची पांयाचेर खिळो मारला आनी तेतून चाबकाचो मार दोपार फुटला. ते सगळे पळय आनी नियाळ कर जेजूचे घाये. तेणी फक्त कोणाक लागून केला हें? आमकां लागून केला. म्हाका आनी तुका लागून ह्या खुर्साचेर सगळे घाये घेतल्या आनी म्हूण जेजूच्या घायांनी बरें जालें. सिस्टर दूख गेली म्हणजे मातशी आसा जाल्यार आतां कितें कर? कंटिन्यू कर. मुणीच राव. हारगा तुका जेजू तुज्या घायांनी हांव बरी जाली मुणीच राव. जालें न्हू? कित्याक हें जेजून बरयल्लेलें आसा. हें जेजून बरयल्लेलें आसा म्हजें उतरूच तुका स्वतंत्र करतलें आनी तुका कितें स्वतंत्र करचें ना. हांव कोणाकूच स्वतंत्र करूं शकचें ना. ब्रदर्स खंयच्योच ब्रदर सिस्टरी पूण हांवें सांगलां न्हू संवसाराचो देव आसा तो ओगी रावतलो. तो कितें तरी करतलो. सो आमी कितें करूंक जाय? परत देवाचें उतर तें शिकलां तें उलोवंक जाय परत ताका सांगपाक जाय. तो आमकां परत तें दाखयता न्हू सिमटम कितें. तेन्ना आमी उलोवचें पडलें देवाचें उतर. नाल्यार आमकां देवाच्या उतरानूच स्वतंत्र जाता म्हणटा जाल्यार आनीक आमकां कितें सुटो कांय ना. फक्त देवाचें उतरूच. आतां एक एग्जाम्पल घेवया. एक बरो फुटबॉल खेळटा बरो सारको आनी 2 पार्टी आसता न्हू फुटबॉल खेळपाक ए आनी बी म्हणया. इतलो एक बरो फुटबॉल खेळटा बरो सारको. आतां बीन कितें केलो? ताका भरपूर पयशे दिले आनी ताका विकतो घेतलो आपणाचे वाटेन. ए ओगी रावतलो? तो कितें तरी करतलो ताका परत आपणाचें हाडपा. बेस्ट प्लेयर बेस्ट सारको बरो फुटबॉल खेळटा आनी तो बीन ताका विकतो घेतलो म्हणटकूच ए ओगी रावतलो ना न्हू. तोय ताका परत हाडपाक कितें तरी करतलो न्हू. आमी सगळीं पयलीं देवचाराची सारकी गुलाम न्हू. तो कितें सांगता तें आमी सगळें करता न्हू. तो आमकां सोडटलो आमी चॅम्पियन सारकी तेजें आयकून. तो कितें सांगलें हेका सांगलें तेका सांगलें तेणी दुसरो रिपोर्ट सगळ्यांक सांगलें न्हू. झगडी लावपाक बीन हांव चॅम्पियन आसली म्हणजे अहें एक सपोज तेजें उतरां आयकून दुसऱ्याची झगडी लावप वायट सगळें. तो ओगी रावतलो म्हाका? जेजू कडेन जेजून आमकां बरो प्रायज दिवन विकतें घेतल्या. आपणाचें सगळें रगत व्हांवयलां सगळें उदक जालां. लास्ट उदक येयलां म्हणजे तेजें रगतूय नासलें. आख्खे कुडीचे घाये मांस सगळें गेलां. इतलो प्रायज तीन दिवन पे करून आमकां सगळ्यांक स्वतंत्र केल्या न्हू. आमकां सुटका दिल्या. इतलो प्रायज पे केला आनी हो ओगी रावचो ना न्हू. तो आमकां येतलोच परत व्हरपाक आपणाचे कंपनीन न्हू. ताका लागून आमी रिगोवन रावपाची गरज आसा देवाच्या उतरार. तेन्नाच आमकां एक देवाची खरी पाटलावदार जेजूची पाटलावदार जेजूचें जें कितें बरोवन दवरलां तें आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटलें. खरें ना दिश्टी पडटलें न्हू. जेन्ना आमी सोत मानून रिगोवन रावतलीं. सोत मानपाची गरज आसा. रिगोवन रावपाची चड गरज आसा देवाच्या उतरान सदांच. आमकां जेन्ना म्हाका जाल्यार केन्नाय उदास येता जेन्ना आमी जेजूचेर सोत मारलेलें न्हू त्या टायमाचेर म्हाका न्हू अशें देवाचें उतर यूट्यूबाचेर बीन नासलें, मोबायलाचेर नासलें, घरा बसून आयकूंक गावनासलें. वयचें पडटालें प्रे ग्रुपार.
आनी म्हाका तर जाणा जावंक जाय आसलें, म्हाका इतल्या बेसेवांनी इतल्या देण्यांनी कोणी भरलें, म्हणजे बरेपण कोणी दिल्लें? जेजू. कोण तो जेजू? तुमकां जाणा जावंक जाय न्हू सगळ्यांक? नाका? आतां बरें दिसलें म्हणटकूच कोण तो हो जेजू? सो सगळ्यांक सांज सकाळी उठून रातची सुद्दां नायट विजयला वयताली जेजू कोण तो आयकुपाक. मेळटाली समजणी, तितली ना पूण मेळटाली. जशी आतां पळय सुटका घरा कडेन मेळटा उलोवन देवाचें उतर. हांवें सांगलां न्हू तुमकां म्हाजें चॅस्ट पेन खंय येताली, कशें देवाचें उतर उलयलें आनी म्हाका सुटका मेळ्ळी ती. ते शिकलेलें म्हणून सुटका मेळ्ळी न्हू, नाल्यार मेळटली आसली. आमकां जायते जाणांक प्रेयराक यो गो, मागण्यांक यो गो. आमकां कितें म्हणटा आमी? टायम नाजाल्यार आमी तो कोण गाय? बिलिवर्स तो आनी कोण न्हू? आमकां सगळ्यांक कित्याक जालें जाणा हें सगळें आमी चिंत्ता? आमकां समजणी ना. एक्चुली बायबल एकूच, खंयसरूय जाल्यार बायबल एकूच परगट्टा. आमकां गरज आसा देवाच्या उतराची, रिगोवन रावपाची. आमकां हें संवसाराच्या देवान हें आमकां सारकें मना आमची कुड्डी करून दवरल्या. पळय आमकां बायबल सांगता 2 Corinthians 4:4 आमकां डायरेक्ट सांगता कितें आमकां कोणी आमकां स्वतंत्र केल्या तें. कोणी आमकां स्वतंत्र केलें? देवाच्या उतरार. म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार. कितें म्हणटा आमकां? क्रिस्त जेजू क्रिस्त खरेंच ह्या रोसलेल्या देवाचो रूपकार. तरी त्याच्या महिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो त्याच्या मोहिमे बरीच शुभ वर्तमान म्हणजे हे बायबल देवाचें उतर. परजळ अन भावार्थ्यांक पोरजोळ ऑन भावार्थ्यांक म्हणजे ऑन भावार्थी कोण आमी? देवाचें उतर नोको आसलेल्या तांकां हो उजवाड फाकयना जावपाक म्हणजे तांकां कळोन येना, तांकां दिश्टी पडना जावच्या, तांकां हे देवाच्या उतराचें सोत कळना जावच्या. ह्या युगाच्या देवान त्यांची मनां कुड्डी केल्यात. ह्या युगाच्या देवान, ह्या संवसाराच्या देवान मनां सगळ्यांची ऑन भावार्थ्याची म्हणजे आमची सुद्दां तेणी पयलीं मनां सारकी कुड्डी केल्या. हें सोत कळोंक जायना म्हणून. कित्याक हें जर आमकां सोत कळ्ळें, हे देवाचें बापाचो रूप ना म्हणून जेजू रोसलेल्या देवाचें रूपकार म्हणून आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी स्वतंत्र जालीं न्हू देवाच्या उतरार. हो शुभ वर्तमान हें देवाचें उतर आमकां कळना जावच्या, हें समजून घेवना जावच्याक, आमी सोत मानना जावच्या. तेणी आमची सगळ्यांची ऑन भावार्थ्यांची आमची आतां मनां उजळल्या, तेंची तेणी मनां कुड्डी केल्या म्हणटा. आयकोना जावच्याक, हे देवाचें सोत कळना जावच्याक. जेजू एकलोच दिव ह्या संवसारान आनी एकलोच पुनर्जीवन, मरण पासून पुनर्जीवन जाला आनी कोणूच पुनर्जीवन सांगना मरण. हे सोत ऑन भावार्थ्यांक कळना जावच्याक तेंची युगाच्या म्हणजे हे संवसाराच्या देवान मनां सगळी कुड्डी केलेली आसा. हे सोत समजोंक घेवंक जायना जावच्याक. हे सोत जाणा आमकां कोणाक सोत खबर आसा तीच सोत मानतली न्हू. हे सोत कोणाक कळना जावचें, ताका लागून आमी हे स्वता फाटल्यान धांवपाक जाय. आमी मनशा फाटल्यान धांवूंक जायना. आमकां मनीस स्वतंत्र करचें ना. ह्या संवसारान खंयचोच प्रिचर आमकां स्वतंत्र करचो ना, पूण फक्त आमकां हे देवाचें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतले. सो हो पाटलाव आमी करूंक जाय हे देवाच्या उतराचो. म्हाका जाल्यार खूब फायदो आसा ह्या देवाचें उतर शिकली म्हटल्यार खूब फायदो आसा. कित्याक आमकां
हो देवचान एक एक आमी देवाच्या उतरान आसा अशें रिपोर्ट येयना जायना अशें ना. हें वायट कोण सांगिना अशें येयना, येता. पूण आमी हे देवाच्या उतरान आसा न्हू म्हणूनच आमकां स्वतंत्र जाता. कळटा? हें आमी कॉन्फिडन्सान कित्याक सांगता जाणा, हें आमी शिकल्या न्हू. ताका लागून आमी दुसऱ्यांक सांगतना पासून देवाच्या उतरान रिगोवन रावा, देवाचें उतर बायहार्ट करा, वाचूं नाका, शिका सारकें. कित्याक ह्या उतरानूच जोण एकल्याक आमकां कितें आसा, पेखोवणी आसा. आनी हें सोंपेपणी देवाचें उतर जायना शिकोवपाक. झेम येतली देवाचें उतर आयकतना. खूब वर्सां एक भयण येयली रिट्रीटाक. ती 20 वर्सां न्हू सारकी दुयेंसान आसली, 20 वर्सां. आनी ती रिट्रीटाक येयली आनी तिका कितें आमी म्हणटा कोण लागलो कितें म्हणजे जाता न्हू कितें कितें. ती न्हू रिट्रीटाक येयली तेन्ना प्रेज एंड वर्शीप आसलें चालू. ती फुडें येवन सारकी नाचोंक लागली केंस सोडून बीन. आनी जाली वकारो स्टार्ट जालो. आनी तिका न्हू ब्रदर जॉन्सन आसलो तेन्ना तेणी सांगलेलें पळय तूं न्हू जितलें देवाचें उतर आयकतलें न्हू तेंच उतर तुका स्वतंत्र करतलें. तूं तुज्या प्रॉब्लमांक तूं पळोवं नाका, तुज्या दुयेंसाक तूं पळोवं नाका, 20 वर्साचे दुयेंसाक तूं पळोवं नाका. तूं फक्त म्हाज्या तोंडांतसून आपल्या तोंडांतसून पळय देवाचें उतर भायर सरता तेंच उतर तूं आयक आनी तेंच उतर तुका दुसऱ्या म्हयन्यान येवन तूं गवायकी दितलें म्हूण सांगलें. तूं टॅस्टिमनी दितली हें उतर म्हाका स्वतंत्र केलें म्हणून. जेन्ना ती घरा गेली आमचो वायट बूक आसा तो बूक वाचतना आपणाक झेम येताली. एक म्हयनो ती वाचून वाचून वोकोंक लागली. तें उतर तेणी सोडूंक ना. वाचीत झेम येता. तिका सांगलें तिजो देर आसलो आमच्या वांगडा देवाचें उतर आयकतालो. तेणी सांगलें ताका झेम येता उठ वाच, परत वाच, दोळ्यान उदीक मार वाच. तेंच कित्याक तिका कोणी स्वतंत्र आनी 20 वर्सांनी ती दुयेंसांतली सुटका मेळ्ळी तिका. 20 वर्सांनी कितले घाडी सुद्दां घरा हाडून तिका मारले भायर सरपाक. हांगार सगळे म्हणटा हें मारलेलें सारकें चाबूक ते सांगना. कितले दोतोर केले सांगना. सगळे कितले प्रसाद कितें खूब म्हणटा केले. कितें करूंक जाय पळय तितलें केलें. पूण तिका स्वतंत्र कितें केलें खंयच्याच मनशान न्हू. तें आमचें तें वायट बूक आसा न्हू प्रेयराचें हुस्क्या खोदीचें मागणें आसा न्हू पयलें तें उतर ती वाचताली. तें उतर तिणी वाचून वाचून सुटका घेतली आपणा. तिका जर एका म्हयन्यान तिचे वकारे बीन ते काबार जाले. 3 म्हयन्यांनी तिका सारकी सुटका मेळ्ळी हे देवाच्या उतरान. ताका लागून आमकां जाणा जावंक जाय आमकां हें देवाचें उतरूच स्वतंत्र करता. खंयचे मनीस आमकां स्वतंत्र करिना. ताका लागून आमी खंयच्या मनशा फाटल्यान जावंक ना. त्या मनशाच्या तोंडांतलें उतर भायर सरता त्या उतराचो आमी पाटलाव करूंक जाय. तें उतरूच आमकां स्वतंत्र करतलें. ते भयणीक 20 वर्सांनी जर सुटका मेळ्ळी ते उतरान आमकां मेळची ना. तोच देव, तोच जेजू क्रिस्त. जेजू म्हणटा काल आयज सदांच हांवूच तो. कितें म्हणटा देव? कालूय जेजून जर पेखोवणी केल्या आयजूय करतलो, फाल्यांय करतलो, फुडें जेजू करतलोच. कित्याक तेजें उतर सांगता. फक्त उतरान आमकां सगळ्यांक पेखोवणी मेळटा. ताका लागून आमी जाता तितलो उतराचो पाटलाव करूंक जावो. आमी जेन्ना हें उतर जाणा जातली म्हणटा आनी तेंच उतर आमकां स्वतंत्र मेळटलें जातलें म्हणटा न्हू. म्हाकाय तितलें इतलें उतराचें इतलें हें नासलें समजुणी नासली.
जेन्ना लॉकडावन येयलें न्हू लॉकडावन तेन्ना ऑनलायन कॉन्फरन्स कॉल तेजेर जेन्ना प्रीच करपाक लागली सदांच प्रीच करपाक लागली. जरी आमी 8 दिसांनी रिट्रीटाक वयतालीं संडे म्हयन्याक रिट्रीटाक तितले भितर आमचे रिगूंक नासले आमी देवाच्या उतरान दिसताली पूण तितली नासली कित्याक हो राग येयलो जाल्यार झगडी करपाक फुडें तोंड उगडटाले. लॉकडावनान जेन्ना देवाचें उतर जॉयंट फॅमिली आमची स्टार्ट जाली तेन्ना जायते प्रॉब्लम येवपाक सुरू जाले सगळे वाटेनी म्युजीक आनी हें घालप सगळें. पूण त्या टायमाचेर देवान म्हाका ट्रेन केलें. हांव म्हणटाली देव म्हाका ट्रेन करता खंयचो तरी अशें म्युजिकान देवाचें उतर दिवपाक डिस्टर्ब जायना जावं. म्युजीक आवाज कितें आयदनां वाजोवप सगळें जातालें रुमान. केन्ना देवाचें उतर परगोटलें तेन्ना हांव तेन्ना एकूच म्हणटाली जेजू तुका आर्गां दिता म्हाका असल्या हितून तुजें उतर परगोडपाक तूं म्हाका ट्रेन करता. तें कित्याक जातालें उतर उलोवपाक ही उतरां कित्याक रिगोन आसतालीं न्हू सदांच देवाचें उतर आयकतालीं तें प्रीच करतालीं. असलीं उतरां केन्नाच भायर सोदचीं तोंडांतसून आमच्या. जरी तुजे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार तूं उठ्ठलें आनी झगडोंक लागतलें न्हू. तेका लागून जेन्ना इतली तेका लागून हांव कॉन्फिडन्स तेन्ना म्हाका येयलें की देवाच्या उतरान जितलें रिगून रावता न्हू तुका दुयेंस येतलें राग येतलो सगळें म्हणजे तुका कंट्रोल करपाक जातलें. तुका तें जैत व्हरपाक जातलें देवाच्या उतरार. आमी जरी देवाचें उतर आयकलीं आनी घरा गेलीं आनी देवाचें उतर आयकोना जर तुका एक प्रॉब्लम येयल्यार तुज्यान तें प्रॉब्लम इवन तुजी तकली फुट्टा जाल्यार तें पासून जावचें ना. तूं जर देवाच्या उतरान रिगोड ना जाल्यार देवाच्या उतरा कडेन तुजी सोयरीकोत ना जाल्यार आमी देवाच्या उतरान सोयरीकोत आसा तेन्ना आमी सुर्गीच्या बापा कडेन आमी आसता कित्याक तेजी उतरां न्हू ती. सो देवान आमी शिकताले न्हू देवान संवसार कसो रचलो तो उतर उलयलें आनी न्हू मागीर देवान काळोख आनी उजवाड केलो न्हू. देवान सगळें कितें केलें ना आख्खो जें कितें आतां आमकां जाय न्हू तें कशें घडोवन हाडलें उतरां उदेशी उतर उलोवन. तेका लागून ते उतराचोच आमकां संबंद जावप. हें उतरूच आमकां देवाशी हाडटा. हें उतर देवान आपल्या भुरग्यांक शिस्तीन म्हणजे शिस्त कशें आमकां जिवंक जाय ह्या संवसारान तें बायबलान सगळें बरयलेलें आसा आपल्या मोगाच्या भुरग्यांक. 6 उजवाड दीस म्हणजे आनी काळोख रात म्हणून देवान नांव दिलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान नांव दिलें न्हू उजवाड म्हणजे उजवाडाक नांव दिलें. काळोखाक काळोख आनी सांज जातकू काळोख उजवाडलें म्हणटकू दीस. सगळें देवान कशें केलें उतरां उदेशी न्हू उतरां. त्या उतराक पावर आसा आमी शिकलेलीं पळय. जिबलेर आमी कितें उलयता तें आमच्या जिवितान घडटा. वायट उलयत जाल्यार वायट जातलें बरें उलयत जाल्यार बरें जातलें. दुयेंस उलयल्यार दुयेंस जातलें बरें म्हटल्यार बरें जातलें. रीण आहा म्हटल्यार रिणान येतली ना जाल्यार सुटका. आमी कितें उलयता तो परिणाम आमकां दिश्टी पडटलो. देवान म्हटलें उदकाचे 2 वाटे जावचे त्याचे मदें मळब जावं आनी तशें जालें. देवान कितें म्हटलें उलयलो कितें देव उदका मदीं अंतर जावपाक मळब आनी उदक तेचेंच जालें. देवान कितें उलयलें न्हू तेंच घडोवन येयलें.
देवान मळबाक केल्लें आनी मळब सकयली आनी वयली उदकाक वांटयल्ली देवान वाट केली मळब आनी सकयल देवान उदकाक वाट केली वचपाक. आतां देवान सगळें आमी पळयता तें देवान उतरां उदेशी सगळें केलें. कितें माथ्यार बसलो एका जाग्यार आनी केलें. तसोच तो आमी सांगता आमकां कितें जाय तें उतरां उदेशी आमी एका जाग्यार रावून हें करूं शकता. मळबाक अंतराळ म्हणून देवान नांव दिलें. मळबाक अंतर म्हणून देवान नांव दिलें. देवान नांव दिलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली वो दुसरो दीस. देवान म्हटलें अंतराळा सकळी उदकां एके वाटेन जमा जावं आनी सुकी जमीन दोशी पडूं. आनी तशेंच जालें. देवान सगळें उतरां उदेशीच अंतर मळबाक अंतराळ म्हणून देवान नांव दिलें. सांज तशेंच सकाळ जाली. सांज आनी सकाळ तेणी देवान सगळें उतरां वरवीच केलो. वो दुसरो दीस. देवान म्हटलें अंतराळा सकळी उदका वयर एका सुवातेर जमा जावंक आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूंक. आनी तशेंच जालें. देवान एक दिसा एक केलें. एक दिसा म्हणटा तो मळब आनी उदक हे वाट केली. सांज सकाळ केली. दुसरो दीस जालो. देवान म्हटलें उदकाचे 2 वाटो जावं. तशेंच जालें. अंतर जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ले उदकाक समुद्र म्हणून देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सुकी जमनीक पृथ्वी आनी जमा जालें उदकांत समुद्र देवान दिल्लें तें सगळें देवाक बरें दिसलें. हें सगळें देवान कितें केलें उतराचेर केलें. मागीर 11वी लायन म्हणटा देवान म्हटलें जमनीर वनस्पती. देवान म्हटलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं. बी दीत झाडां आनी बी आसलेल्या फळांचेर रूख जमनीर उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. देवान झाडांक पासून वनस्पती पासून कशें रचलें उतरां उदेशी न्हू. बी दी फ्रूट दी सगळें उतरां उदेशी. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिसा भाशेची बियां दिश्टी झाडां जालीं. आनी तशेंच जिसा भाशेचे बी आसलेली फळां दी ते रूख जाले. हे सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान कितें केलें वनस्पती सगळ्यो बियो झाडां तशेंच जिन्सा भाशेचे म्हणटा तरेतरेची बियो घातली आनी तरेतरेची फळां दिश्टी पडली रूख जाले. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. हो म्हणटा तिसरो दीस म्हणटा सांज आनी सकाळ जाली. तेणी कितें उतरां उदेशी रोल रचता तो एक दिसा तो एक करता. देवान म्हटलें दिसाक आनी रातीक मदें अंतर घालून अंतराळा उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं. आनी त्यो दिवट्यो काल दीस आनी वर्सां दुखोवंक उपकारूंक. दीस आनी रात म्हणटा अंतराचेर उजवाडाच्यो दिश्टी पडोवंक त्यो दिव्यो काळ आनी दीस वर्सां दाखोवन दिली. पृथ्वीक उजवाडूंक अंतराळा उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान न्हू सगळें कितें जाय न्हू जानवरां बीन सगळें रचलें आनी लास्ट न्हू देवान हें सगळें केलें. 6 दीस केलें देवान हें. आनी लास्ट देवान म्हटलें कितें जाणां 24 आयल्यान सगळें जनवरांक हें केलें
26वी लायन वाचून पळोवया. हे सगळे देवान जनवरां बीन सगळीं रचल्या वाचून तुमी पळोवं येता जेनेसीस 1 चॅप्टर. आतां आमी देवान 26वी एक लायनीर पळोवया. देवान म्हटलें, देवान म्हटलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारको मनीस रचुया आनी संबिरांतल्या माशेलाचेर, अंतरांतल्या सुकण्याचेर, पोसपाचेर, मनजातीचेर, सगळ्या रांजवट जानवरांचेर आनी पृथ्वीचेर सोपून भोंवतल्या तसल्या जिवाण्याचेर तो धोणीपण चलयतलो. देवान कितें रचलें? देवान आपल्या सारको रुपाचो मनशाक रचलो न्हू. म्हणजे मनीस कोण? देवान कितें रचलें पयलीं? मनशाक एक दादल्याक रचलो. देवान एका दादल्याक रचलो न्हू. आनी त्या दादल्याक कितें सांगलें? हे सगळ्या जिन्साच्या पोसपाच्या जानवरांचेर, जमनीर, जिवाण्याचेर, तेजे सगळ्यांचेर तो धोणीपण चडयतलो. हे सगळ्या जनवरांचेर, चोरपाचेर, मासल्यांचेर, सगळ्यांचेर मनशाक एक अधिकार दिलो. देवान मनशाक रचलोच एकूच न्हू, मनशाक ह्या सगळ्या जी जनवरां आसा जमनीचेर भोंवता तेंचेर पासून देवान धोणीपण चलोवपाक दिलें. एक रायट दिलो. आमी मनशाक रचलोच म्हणटा, पूण देवान मनशाक कितें केलें? जल्माक हाडलो आनी ह्या जानवरां ही सगळ्या नुस्त्याचेर तांकां डॉमिनियन म्हणजे तांकां राज करपाक शिकयलें. धोणीपण चलोवंक शिकयलें न्हू. तो दोनी. पूण आमी धोणीपण जानवरांचेर चलयता काय? मनशाचेर चलयता न्हू आमी? कोणाचेर चलयता आमी? कोणाचेर चलयता धोणीपण? मनशाचेर चलयता न्हू आमी? मनशा कडेन झगडी करिना आमी? जानवरां कडेन करता? पूण देव म्हणटा आमी जानवरां कडेन हें करूंक जाय, राज चलोवंक जाय सगळें. आमी परते करता न्हू. जानवरांचो मोग करता आमी सारकी. देवान सांगलां न्हू जानवरांचो मोग कर म्हणून न्हू. ना आमी वयता थंय पळयता न्हू माजरांक बीन सारकी करता न्हू पळय पयलें म्हणटकू. म्हाजी गोवाची पळय पळय तांकां भुरगीं म्हणजे मनशां नाका तांकां, तांकां जानवरांच जायी. पळय पळय तांकां मनशान तांकां वाज येता अशें म्हणटा. कित्याक आमी दाखयता न्हू सगळें, आमी संवसारीक जिवितान दाखयता न्हू. देवान जर आमकां सांगलां ह्या जानवरांचेर सगळ्यांचेर मनशाक पदवी दिलेली आसा, मनशाक रचलो, देवान एका दादल्याक रचलो आनी त्या दादल्याक सांगलें हे सगळ्या जानवरांचेर, सुकण्यांचेर, सगळ्याचेर तूं दोनीपण चलयतलो. आनी आमकां दोनीपण आमी मनशाचेर चलयता. तेंचे जानवरांचेर चलोवचें साडून जानवरांक आमी भियेता आनी जानवरांचो आमी मोग करता न्हू. मनशाचो मोग करता आमी थोडी करता. कोण मोग करता तेचो आमी मोग करता न्हू. ना आमी पयलीं कोण मोग करता तेचोच मोग करतालीं आमी. तेणी म्हाका हांवें म्हटलां हांवें तेका आनी उलोवंक हांव तेजे कडेन. तेणें म्हाका कितलें कितें कितें केलां जातालें. आतां आमी जितलीं देवाच्या उतरान रिगून रावल्या न्हू, तेणी कितें म्हटलें पासून जाल्यार आमी पयलेंच मातशें येता ना 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 जेजू सारकें न्हू. डबल ब्लेसींग आमकां कितें तरी बरेंपण येता. कोणी कितें म्हटलें जाल्यार आमकां बरेंपण येता म्हणटा आमी. हे डबल ब्लेसींग. मनशाक रचलो देवान. पयला बायबल सांगता पयलींच देवान मनशाक रचला, म्हणजे एका दादल्याक रचला आनी मागीर तेजी बोर काडून एके बायलेक
हें केल्या. कित्याक जाणा, दादलो म्हणटालो दादल्याच्यान एकसुरो रावोंक जायना म्हणून देवान कितें केलें, बायलेक रचली. बायबलान अशें आहा की एक आतां तेणी दादल्याक रचलो न्हू, आनी तो कितें करतालो दादलो, सगळ्या जानवरांक बीन देवान एक एक पार्टनर दिल्लो न्हू, तो पळयतालो आनी उगी रावतालो. मागीर देवान पळयलें तेका, देवान तेका झेम घातली मनशाक आनी तेची बोर काडली आनी एक बायल तयार केली, दादल्याचीच बोर काडून. कळटा? मागीर आतां कितें देवान संवसार कसो रचलेलो, सगळीं जानवरां बीन करून, मनशाक कितें जाय तें करून गार्डनान आनी मनशाक तयार केलो. कळ्ळें? आनी दादल्याची बोर काडली आनी बायलेक तयार केली. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो, म्हाज्या हाडाचें हाड, म्हाज्या मांसाचें मांस. दादल्यान म्हटलें. सो आमी आनी ती एक हेल्पर, एक तेका हेल्पर कशी, बायल तेची घोवाची हेल्पर, म्हणजे ती हेल्प करूंक जाय. सो देवान संवसार रचच्या पयलीं सगळें हें करून दिलें आनी मागीर हेका रचलें. आनी देवान एक आज्ञा दिली, एक कमांडमेंट कसो दिलो देवान. ते गार्डनान सगळें तयार केल्लें न्हू, त्या गार्डनान एक झाड आसा, तेजें तूं फळ खावं नाका म्हूण सांगलें. कितें सांगलें? देवान एकूच कायदो दिल्लो, एकूच आज्ञा दिल्ली, ह्या झाडाचें फळ खावं नाका. आनी त्या टायमाचेर न्हू, जेन्ना दादल्याक आनी बायलेक रचलो न्हू, देव न्हू सदांच तांकां सांजच्या वेळार मेळपाक येतालो. असो आमी कशी उलयता तशी ती देव न्हू मनशा कडेन उलयतालो. आं, देव सारको. आनी मनशाक सारकें दोळे तेंचे धांपलेले, म्हणजे आत्म्या रुपान ते धांपलेले, तांकां खबर ना ते कशें आसा कितें तें. आनी ज्या टायमाचेर एका सर्पाच्या रुपान देंवचारान तेका नाडली. कोणाक नाडली पयली? बायलेक नाडली. तेका लागून न्हू आमी केन्नाय न्हू बायलांचें बीन कितें आयकताना न्हू, हांव म्हाजे पासून सांगता, चिंतून आयकुपाक जाय. केन्ना आमी बरें जाता, केन्नाय आमचें वायटूय जाता. पळय हांगा आतां तेणी आपल्या बायलेचें आयकलें आनी त्या झाडाचें, त्या रुखाचें फळ खाल्लें. देवान तेका कमांडमेंट दिल्लो, देवान एक आज्ञा दिल्लो, एक कायदो करूं नाका, तेणी तो मोडलो. फळ खाल्लें आनी देवाचें, म्हणजे एक देवान कितें सांगलेलें. आतां इवन बायबलान आमी कितें सांगता न्हू, तें आमी देवान आमकां अशें कर सांगलें, एकामेकाचो मोग कर, एकामेकाक भुगसी. जेन्ना आमी करिना तेन्ना तशेंच आमी देवा सयशिल्लीं पयस वयता. एक एक कायदो आसा देवाचे. हांगा जे पळय देव आनी मनीस पळय उलयतालो तें रिलेशन्स, जेन्ना तेणी देवान कितें सांगलेलें तें मोडलें, तेन्नाच हो कायदो मोडलो, तेन्नाच देवाचें आनी मनशाचें रिलेशन तुटलें. कित्याक? देवान कितें सांगलेलें तें मनशाक आयकूंक ना. आजुनी आमी तेंच करता न्हू, आजुनी आमी तेंच करिना, करता न्हू. देव एक सांगता, आमी एक करता. तशेंच तेंच आजुनी तेंच घडटा. तेन्ना देव जो आमचेशी उलयता, जे देवाचें रिलेशन आमचेशी आसा तें तुट्टा. आतां तें दादल्याचें बायलेचें रिलेशन तुटलें, तें फळ खाल्लें तेन्ना. जेन्ना आमी देव कितें सांगता तें करिना, तेन्ना आमच्या भितर पयलीं कितें रिगता? भिरांत न्हू. तेंकांय तशेंच जालें. देव सांजेच्या वेळार तेंकां मेळोंक येतालो न्हू,
तसोच देव येयलो, देवाक खबर आसली. तसोच तांकां उलो मारपाक लागलो, दादल्याक आनी बायलेक उलो मारपाक लागलो. ती झाडां फाटल्यान लिपली. कित्याक देवान जेन्ना तें फळ खावं नाका तेन्ना सांगलेलें, तेन्ना कितें सांगलेलें, हें झाडाचें फळ खावं नाका. तुमी खावशान जाल्यार तुमी मरतलीं, म्हणजे आत्म्यान मरतलीं. आनी तांकां सगळें दिश्टी पडटलें, सगळें कितें आहा ती विंगडी आसली ती, तांकां तें विंगडेपण दिश्टी पडलें. तेंच्यांनी देवान कितें सांगलेलें तें. आतां विंगडेपण एक वायट कशें न्हू, ताका पयलीं दिश्टी पडलें. कित्याक पातक केलें न्ही तेणी, तें देवाच्या आड कितें करप म्हणजे पातक, देवाच्या उतराचें पातक केलें तेन्ना ताका कितें आपणाचें कितें वायट आसलें तें दिश्टी पडलें. तशेंच जेन्ना आमी देवाच्या आड कितें करता तेन्ना आमकां पयलीं आमच्या भितर कितें वायट आसा तें दिश्टी पडटलें. कित्याक आमी देवाच्या मोहिमेन, देवाच्या शक्तीन, देवाच्या आशण्यान आसलेलीं भायर सरता. तेन्ना देवान तरी देव रावलो. पूण देवान तांकां विचारलें, फळ खाल्लें? वय, हे बायलेन म्हाका तुवें दिल्लें तें बायलेन तुवें म्हणजे देवाक म्हणजे मानून घेवंक ना. हय, हांवें तें फळ खाल्लें. तेंच्यांनी कितें केलें, एकामेकाचेर दुखलून घातलें. आमी करता न्हू, आमी जेन्ना कितें केलें वायट, हांवें केलें म्हणटा, तेणी केलें म्हणटा न्हू. तेणी सांगलें न्हू म्हाका म्हणून हांवें केलें, हांव करची नासली. आमी मानून घेता. आदाम आनी एवे भाशेन आजुनूय आमी तशींच आसा, कांय डिफरंट ना आमचे भितर. तेन्ना ताका देवान ताका विचारलें, तुवें तें झाडाचें फळ खाल्लें? वय, तिणी सांगलां म्हणून हांवें खाल्लें. तिका विचारलें, तेणी सांगलां म्हणून. एक्चुली न्हू तें न्हू कंटिन्यू ना, रिगोड नासलें न्हू. हें देवान जर सांगलेलें हें झाडाचें फळ खावं नाका, ताकाच सांगलेलें, कोणाक? दादल्याकूच सांगलेलें. जेन्ना आमकां देवाचें उतर जें कितें सांगता तें आमकां भितर, आमच्या भितर रिगोन आसा, जरी तुमी सदांच आयकता जाल्यार आमचे कडेन पातक जातलें देवाच्या उतरार. आतां हें आदवांक तेणी सांगलेलें जेन्ना रुसलेलो तेन्ना. आतां एवे मागीर येयल्या न्हू, एवेक कांय खबर नासली. एवेक घोवान सांगलेलें तितलें तिका खबर आसली. जर तें उतर सदांच जर देवान तांकां सांगलेलें, आयकलें, तेंच्यांनी जर सदांच उलयलें जाल्यार पातक जावचें नासलें न्हू. ती सांगतली ना ना म्हणजे उडास येतलो आसलो. तिणी एकदां आयकलेलें. तशेंच देवाचें उतर आमी एकदां आयकता आनी मागीर आमकां सोत मानूंक जाता न्हू. कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमी सोत मानता. तुजें श्राप आसा म्हूण सांगलें, सोत मानिना आमी. कित्याक आमकां खबर ना हें देवाचें उतर, कंटिन्यू ना आमकां देवाच्या उतरान. जेजू जेन्ना आमचे खुडसार मेलो तेन्ना जेजून आमचो श्राप, कसलोय तो साप जावं, श्राप कश्ट कसलोय तो जावं, तो सगळो खुडसार घेवन तो मेला, मरतलो, मेला. आमी केन्ना म्हणटा न्हू हो श्राप. जाणट्यांचो साप. पूण जेजू म्हणटा आपणीन तो श्राप ऑलरेडी 2000 वर्सां पयलीं घेवन खुर्सार मेलो, तुका लागचो ना. आमकां फक्त सोत मानून रिगोन रावपाची गरज आसा देवाच्या उतरान. कितें जालें, दादले वचून पातक येयले न्हू संवसारान, आनी भुरगे दादले वचून जाता न्हू, तेजी वचून आमकां सगळ्या मनशा कुळाक बायबल सांगता, आदवा वचून ह्या मनशान जो देवान रोसलेलो पयलो तेजी वचून सगळ्या पिणक्यांक फुडें येताना पातक जालें. तेजी वचून पातक येयलें. जीं भुरगीं जल्माक येता तांकां सगळ्यांक तेजी वचून सगळीं पातकी जालीं. कित्याक पळय, आमी म्हणटा न्हू धाकट्या भुरग्यां भितर पातक आसा, आसा न्हू. धाकटी सुपुल्लीं भुरगीं पातक आसा. कित्याक जाणा, तांकां जर दुसऱ्या भुरग्यांक धरलें जाल्यार कितें जाता, जेलसी येता. ही कशी खंयसून येयली,
जाताना जल्मा ह्या जे दादल्यान पातोक केल्ले न्हू तेजे वचून ते पातोक फुडें सरले, सगळे वायट भितर सरले. आतां देवाक कितें करूंक जाय आसलो, हे वायटानसून मनशाक सुटका दिवंक जाय आसली. कळटा? ह्या वायटानसून ह्या पातकासून मनशाक सुटका दिवंक जाय आसली. आतां दादल्या वचून पातक भितर सरले. ह्या एबेक मागीर सांग दादल्या वचून देवान ताका सांगलें आतां कितें जाय आसलें, देवाक पातोक नासलेलो, सुटका दिवचो. मनशाक जर सुटका दिवंक जाय जाल्यार देवाक कितें जाय आसलें, पातोक नासलेलो कोण तरी जावो आसलो न्हू. हां, ताका लागून तेणी सायबीण मांय जाणा न्हू, सायबीण मांय म्हणटा आमी न्हू, मदर मॅरी तिणी पळयली एक पवित्र ओस्तुरी. तिका आतां जल्माक हाडूंक जाय जाल्यार, आतां एक भुरगो जल्माक येतलो जाल्यार एक कुशवो जावो न्हू, भुरगो जल्माक येतलो जाल्यार. आनी आमकां संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे आमकां कितें जाय, एक दादलो जावो न्हू, भुरगे जल्माक येतलो जाल्यार. सो देवाकूय आतां एक भुरगो पवित्र पातोक नासलेलो, आतां तो दादल्याचो संबंद जर आसलेलो जाल्यार पातोक रिकता भुरग्याच्या भितर, ल्हान भुरग्याच्या भितर. सो देवान ताका लागून कितें केलें जाणा, सायबीण मांयच्या खुशव्याक तिका येवन आज बडया वरवीं ती आज बडयान ताका मॅसेज दिली न्हू. आज बडया आमकां देवाचें उतर न्हू, तें मॅसेज दिता देवाचें उतर. सो तेणी येवन सांगलें तूं गर्वेस्त जातली न्हू. लोक वानान आसा सगळें तें. तूं गर्वेस्त जातली म्हणटा तिका. तिका कितें जालें, भिरांत येयली न्हू. आतां सडनली कोणी सांगलें आंकवार हेका भिरांत येतलीच न्हू. पूण तो म्हणटा भियो नाका माये. आं, सायबीण मांय म्हणटा भियो नाका, देवाचो आत्मो तुज्या कुशव्यान येतलो आनी तूं गर्वेस्त सांबाळटली. सो तिका देवाचें काम करपाक जाय आसलें म्हणून ती कितें विचारता, हें कशें जातलें, पयलो सवण विचारता हें कशें जातलें, कित्याक हें देवाचें काम तिका करपाक जाय आसलें. जरी आमकां कोणी सांगलें तूं प्रीच कर देवाचें उतर, ना म्हाजे कडेन जायना हांव करिना, कित्याक आमकां खोशी ना देवाचें उतर फुडें व्हरपाचें. आमकां जर खोशी आसली जाल्यार सायबीण मांय भाशेन आमी हें कशें जातलें म्हाजेशी, हांव वाचूंक कळना म्हाका जाल्यार हांव बायबलांतलें कांय नकळ, कितें तरी हांव खोशी आसा जाल्यार सांगतली न्हू. तिका खोशी आसली म्हणून ती विचारता हें कशें जातलें. आमी सगळीं सायबीण मांय करता न्हू, पूण सायबीण मांय कितें केल्लें तें आमी कोत्ता. सायबीण मांयन म्हटलें देवाचें उतर हें फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार कशें जातलें म्हाजेशी, आमी विचारता का आमी मांय सायबीण मांय जें तिणी कितें केलें तें आमी कोत्ता. ही आमची मांय खरें, तिच्या शिवाय जेजू संवसारान येवंक ना आनी आख्ख्या संवसाराच्या ओस्तुऱ्या मदीं तिकाच देवान वेंचून काडली. आमी तिका सगळो मान रिस्पेक्ट आनी तिका तिणी कितें केल्लें तें आमी ह्या संवसारान करून दाखोवंक जाय. हो जेजू तिणी संवसारान हाडलो तो जेजू आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जावो. तिणी संवसारान जेजू कित्याक हाडलो, दुसऱ्यांक दिवपाक न्हू, दुसऱ्यांची सुटका दिवपा खातीर न्हू. आमी हो जेजूक व्हरोन संवसारान दिता, आमी ही जेजूची बरी खबर सांगता काय, आमी कितें परगोडटा काय, एकामेकाक जज करता काय. वय आमी तिका कोणीच कांयच म्हणू शकना. ती एकलीच पवित्र आनी एकलीच पयलीच भावार्थी ओस्तुरी बायबलान दी. तिणीच देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो म्हणून जेजू तिच्या कुशव्यान येयलो. आमी कितें कोत्ता, सायबीण मांय तेवस केलो म्हण जाता, तिणी तेवस करपाक जाय, पूण तिणी कितें केलें तें आमी कोत्ता काय. तिणी कितें केलें, तिणी आंकवारपणान देवाक वय म्हटलें हे जेजूक संवसारान हाडपाक, आंकवारपणाक
कितले रिक्स आसले न्हू. त्या टायमाचेर एकले आंकवार चेडू गोरवेस जावप म्हणजे फातरांनी जिवेशी मारप. तरी तिणी देवाची खोशी आसली. आमकां जर देवाचें कितें करूंक नाका जाल्यार आमी कितें म्हणटली, हांव म्हज्या आईक विचारता, म्हजे बाबा न्हू, म्हजे मम्मीक विचारून येता, म्हजे डॅडीक विचारता न्हू हांव हें काम करूंक जाल्यार. कित्याक आमकां खोशी ना न्हू देवाचें काम करपाची. खोशी जाल्यार आमी विचारता. सायबीण सांगलें तिका खोशी आसली देवाचें उतर फुडें व्हरपाक. जेजू म्हणजे कितें, देवाचें उतर. हें फुडें व्हरपाक तिका खोशी आसली म्हणून तिणें म्हटलें हें कशें कर जातलें म्हाजेशी. तिका जायते एक एक्सक्यूज आसले नासले. अरे म्हाजी मुदी जाल्या, जेजूक म्हणटा ते जुजे म्हणटा त्या मनशा कडेन हो, तिची मुदी जाल्ली, तिचें लग्न आसलें. पूण तिणी तसलें कांयच एक्सक्यूज दिवंक ना. कित्याक तिका देवाचें हें वावर फुडें व्हरपाक जावो आसलो. आमी जेन्ना एक्सक्यूज दिता तेन्ना आमी देवाचो वावर हो फुडें व्हरपाक सोदिना. सायबीण माय भाशेन आमी जातली जाल्यार आमकां गट्स जाय, आमकां एक कॉन्फिडन्स जाय. ह्या संवसारा मुखार देवाचें उतर पासून परगोटूं कॉन्फिडन्स जाय, गट्स जाय सारकें देवाच्या उतराचेर चलतले जाल्यार. तें जर आमचेशी ना जाल्यार आमी सायबीण माय भाशेन जायना, तिचे भुरगीं आमी जायना. तिणी कॉन्फिडन्स सारकें गट्स घेतले आनी तिणी सगळ्या मुखार तिणी ह्या आंकवारपणान गरवेस रावपाक तिणी सोत मारलें. तशें आमकां आहा गट्स आहा आमचेशी देवाच्या उतराचेर सारकें चलपाक. देव कितें सांगता तें, जेजून कितें बरयलां तेजेर आमकां हुंयां आसा ना न्हू. कित्याक आमी हो देवाचो वावर दाखयता, आमी जेजूचें शीस कशें दाखयता. पूण आमी हे कंटिन्यू ना देवाच्या उतरान जाल्यार आमकां हो गट्स आमकां येवचें ना. एक दीस देवाचें उतर आयकलें आनी 15 दिसांनी परत देवाचें उतर वाचलें. हे देवाचो वावर फुडें व्हरपाक आमकां कोणाकूच जावचें ना जरी आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावना जाल्यार. सायबीण माय बरी आसली, देवाच्या उतरान खालती आसली, ती जाणा आसली, ती वाचताली बायबल. म्हणूनच तिणी डायरेक्ट एका विचारता एक्सक्यूज तिणी म्हणूंक ना. तिका लागून जेजू ह्या संवसारान येयलो. तिणी आंकवारपणार जेजूक पातकां विणें जेजू जियेला. कोणाचो तेका संबंद ना. कित्याक आदामा वचून दादले वचून पातोक सरलेले भितर न्हू, म्हणून देवाक दादल्याचो संबंद नाका आसलो आपणाक आमकां मनशा कुळाक सुटका दिवपाक. म्हणूनच तेणी दादल्याचो संबंद घेवंक ना. पवित्र आत्म्या वरवीं ती गरवेस जाली. जी कोण आदामाच्या हितून जेजू म्हणजे जल्माक येयल्या न्हू, ती सगळीं पातकान जल्माक येयल्या. आदामान एकल्यान पातक केलें म्हणून सगळीं. तेका लागून देवान जेजू काडलो. तो दादल्याचो संबंद ना, पवित्र आत्म्या वरवीं. आमकां जर सगळ्यांक देवाचो वावर करूंक जाल्यार आमी सायबीण माय भाशेन भावार्थी मनशां जावया. देवान कितें बरयलां हे बायबलाचेर सोत मानून आमी जियोया. कळटा कितें सांगता तें? हें बायबलान कितें बरयलां तिणी जशें सोत मानलें आमचे मायन, तशेंच आमी तिच्या भाशेन तिची भुरगीं भावार्थाची भुरगीं जावया. आनी ह्या देवाचो वावर हो जेजूची वावर हो खोशी जेजूची खबर आमी परगटुया सगळीं एक जावन. सो आमी उबी रावया सगळीं. कशें दिसता तुका भयणी आतां? आं दिसलें बरें? सो आमी उबी रावया. थँक यू जीजस, प्रेज यू लॉर्ड. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता. पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता. तुवें आमकां सारकें हे देवाचें उतर, जे उतर आमच्या जिवितान काम करता, जे उतर आमकां स्वतंत्र दिता, जे उतरा वरवीं आमकां सगळें मेळटा, तें उतर तुवें आमकां आयज शिकयलें.
जितली आमी तुजेर पाती येता तितलो तूं आमकां जें कितें हें शिकोवंक जाय हें देवाचें उतर तें आमकां तूं जोण एकल्याच्या तोंडांतसून शिकयता आनी तें उतर आयकतना आमच्या भितर तुजें जिवीत आनी आत्मो येवन आमकां जोण एकल्यांक त्या वक्तार जेजू सुटका दिल्या सारकी सुटका मेवल्या म्हणून जेजू हांव सगळ्यांक म्हणून आमी सोत मानता कित्याक तुजें उतर परगट्टा थंयसर मिलाग्री जाताच आनी ती मिलाग जोण एकल्याच्या जिवितान आदी फुडें जशें देवान उजवाड जा म्हटलें आनी तें उतर वचोन पवित्र आत्म्यान जें कितें उलयल्लें तें उतराचो हें दाखोवन दिलो तशेंच हें जें उतर हांवें पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडानसून उलयलां तें उतर पवित्र आत्म्यान जोण एकल्याच्या जिवितान पेखोवणी जें कितें प्रॉब्लम आहा तें सगळें सुटावो दिला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी दिन वाजता आनी सगळ्या भाव भयणांचेर तुजो पवित्र आत्मो देवला आनी त्या उज्याच्या रुपान आनी सगळ्यांक गोठाय बॉल कॉन्फिडन्स येयला हें देवाचें उतर फुडें व्हरोन हें देवाचें उतर परगटू म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां आनी दिन वाजता सगळीं भाव भयणांचेर जो आमकां शिकोयता ती भाव भयणांचेर भरपूर तुवें आशिर्वाद दिला म्हणून आनी आमी तुका वखाणटा आनी दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन हालेलुया 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 थँक्यू जिजस प्रेज यू लॉर्ड